सुद्धा समर्पण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. ತಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಬಂದ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ
दुनियांत काळजाचे दोर मौनपणी खंय दोग येत एक म्हज्या नांवांत आसा ते हांव आसा जेजूच्या हजारपण आमच्या मदें आसा मौनपणी दोळे धांपा ताजें हजारपण आमच्या मदें आसा ताजी सकत हांगा वळटा मौनपणी मागा हात जोड तकली बगावन जेजूक आराधन करा तुमच्या जाग्याचेर बसा सक्कड तुमच्या जाग्याचेर बसा बेगीन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आज कोणसो दीस आमकां दोन फेस्तां आमी आचरण करता एक आमच्या भारत गांवचो स्वातंत्र्य दिनाचरणे इंडिपेंडन्स डे ऑफ आवर नेशन 79th इंडिपेंडंट डे त्या खातीर आज आमी आमच्या भारत गांवा खातीर मागोवंक आसा तशेंच दुसरें आमी आचरण करता आसूम सौमाई असम्पशन आवर लेडी ऑफ असम्पशन म्हळ्यार सर्गार स्विकार तिका केलें बापान सर्गाक देवाच्या कृपेन तिका देवान आपोवन व्हेलें आनी ती माय देवा समोर आसा आमच्या खातीर मागता आज बरो दीस आमकां देवान फावो केला संतोसो दीस आनी मरियेच्या सर्गा वाराणाची परब आचरण करूंक तशेंच हर एका शुक्रारा सांज जुजेच्या ह्या पांयांतळी आमी जेजूच्या पांयांतळी येता सांज जुजेची मजत आमी मागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी आमची ते सावां घेवन येता हांगा न्हय गी कित्याक ते सावां घेवन येता आमकां बेसांवां जायचे जावं पुरो सकाळीं उठोन वेगीन धांवन येयल्या त्या गुड्याक सोडून प्रेज द लॉर्ड कशें जेजू ताबोर गुड्यार वयर सोडलो पळयात दोंगर रुपांतर जालो आनी तांकां जेजून एक उतर सांगलें रुपांतर जाताना बापान एक उतर सांगलें हो म्हजो पूत मुकलें हो म्हज्या मोगा असो हो म्हाका मानवाला कोंकणी येना तुमकां येता न्ही मागीर बरें दोळे वठारून म्हाका पळयतात मोठो आल्लो बारीक जाला आतां हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सांगा हो म्हजो पोतो हो म्हज्या मोगाचो पोतो हो म्हाका भोव चड मानवाला हो म्हाका भोव चड मानवा ताका तुमी आयका आयका. कोणाक आयकोंक आयल्या हांव जेजूक आयकोंक आयल्या हांव फादर फ्रँकलीन येता म्हण तुमी येवनात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जेजू फादर फ्रँकलीन द्वारी तो उलयता आयले जाका द्वारी तो उलयता कोणी येवं दीत पूण जेजू आमच्या लागीं ताका तुमी आयका प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पूण आमकां कितें जाता ताका आयकोंक टायम ना आमकां आमी बारी बिजी मनशां देवाच्यान बिजी मनशां आमी थोडे बुट तुमी बिजी न्हय कितें म्हळ्यार तुमी वेग्गी उठोन हांगा आयल्यात म्हळ्यार बिजी न्हय म्हण दिसता म्हाका थोडी बारी बिजी तांकां टायमूच ना फादर आमकां टायमूच ना फादर मागीर मेळटा आज पदराक एडमीट जाता नांगी बेड्डार न्हिदता नांगी टायम मेळटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. पूण आज आमी टायम देवा खातीर दिताना देव आमकां आशिर्वादीत करता त्या खातीर ताका तुमी आयका हांगा हर एका शुक्रारा ह्या मुडीपू जुजेवासाच्या पांयांतळी आराधन चलता हांगा आनी सबोर ह्या जाक येतात हांगा नोवेन चलता मागणें करतात जेजू गूण करता हांवें तुमकां सांगलें 3 संगत्यो देव करता तुमी येताना पयलें सुडका दुसरी भलायकी तिसरें अभिषेक पयलें खंयचें व्हडा तळ्यान सांगा 2 परां जेवण दिता सांगया पयलें सुडका दुसरें भलायकी तिसरें अभिषेक म्हळ्यार डेलिव्हरन्स हिलींग अँड एनॉयंटींग मेळटा कोणीय ह्या जाके येवन दी कोणीय हांगा तो स्तुती करून दी आराधनांत मिसाचें बलिदान ह्यो 3 संगत्यो देव आमकां करताच आमचो देव सत्यवन देव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. त्या खातीर जेजून आमकां सांगलां तुमी मागणें करताना कशें मागणें करी जाय जेमेवन मागणें करी जाय गी कशें मागणें करी जाय दार दांपून मागणें करी जाय गी हांगा दार दांपून उक्त्या करना येयल्यात न्ही तुमी मागणें करताना कोणा कडेन पयलें मागत जाय फस्ट कोणा कडेन मागत जाय ना अय्यो आमची कातोलिकांगी बावतीच मेळ्ळा तुमकां सगळ्यांक हां पयलें कोणा कडेन मागत जाय करेक्ट बाबा सांगलें पवित्रात्म्या कडेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. बायबल सांगता पवित्रात्म्या शिवाय आमी कोणाय जेजूक सुमी म्हूण मानूंक जायना आमकां बावतीजमान कोण मेळ्ळा पवित्र आत्मो आज तुमकां हांगा कोणें उठोवन आपोवन हाडलां पवित्र आत्म्यान प्रेज द लॉर्ड
त्या खातीर पवित्रत्व ना जाल्यार आमी आराधन करूंक जायना निजा देवाक. पवित्रत्व आमचे भितर आसा वय गे. आमच्या बावतिस्माद्वारे आमकां ताणें पवित्रत्व दिला मात्र न्ही. रोमाकारा बरयल्या पत्रांत सांगता भरपूर वतला. ह्या दिसांनी पावस वत्ता न्ही गे. कसो वत्ता सकाळी सांजेर. काल सगळो दीस वत्तालो पावस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हळ्यार अनकंडिशनल. देव कंडिशन घालना पवित्रत्म्याक. देव आमचेर पवित्रत्म्याक धाराळ मोपान दिता. देव उदारी देव. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सो देव धाराळ मोपान ताचे पवित्रत्म्याक. ताणे आमकां ताचे पवित्रत्म्याक दिला. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या Lord. भितर ताचो पवित्रत्व आसा. त्या खातीर जेजू सांगता मागण्याक रावतना पवित्रत्म्या कडेन मागा. कित्याक मागा की म्हण सांगता ते हांव तुमकां सांगता. रोमाघरा बरयल्लें पत्र रोमाघरा बायबल आसल्यार उक्तो करियात तुमी. रोमाघरा बरयल्लें पत्र 8वो आवा स्वर रोमाघरा बरयल्लें पत्र 8वो रोमन्स 8:26. प्रेज द लॉर्ड. वाचता आयका. तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कोणाचो आदार आसा? घट्ट सांगा. पवित्रत्म्याचो म्हणा. कोणाचो? पवित्रत्म्याचो आदार आसा. थोडे फावटी आमकां न्हीद येता, आळसाय जाता. तुमी इतलेंच म्हणचे सोम्या जेजू तुज्या पवित्रत्म्यान म्हाका बोर. सोम्या जेजू तुज्या पवित्रत्म्यान म्हाका बोर. सोम्या जेजू तुज्या पवित्रत्म्यान म्हाका बोर. तो सोडसोडाय दिता. प्रेज द लॉर्ड. फिल मी विथ युअर होली स्पिरिट. कितले सुलाभेचे मागणे. पळय आमच्या अस्कतकायेन आमी मस्त अस्कत मनशां. आमच्या अस्कतकायेन पवित्रत्म्याचो आदार आसा. कित्याक? कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणावन जाल्ल्या ना. उतरांनी उसारूंक जायना. तें आत्मोन आमच्या खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थोडे फावटी आमकां कितें माग जाय म्हण कळीत जायना. वय गे आमी येता आराधन दवरते तो दोळ्यान बळा 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 दुखां वळटात. ह्या कुर्सा मुखार रावतना दूख येता. आत्मोन्स मागता. दूख आयल्यार दूख येवं दी. वचोन दे वळोवन दी. बायबल सांगता आत्मोन्स आमच्या खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुठ जाणा आसा तो देव. आमच्या अंतस्करणाचे गुठ कोणा जाणा आसा? देवाक आमचे सोरो गुठ कळीत आसात. जेरेमिया प्रवादी 17वा स्वर ओल्ड 9. जेरेमिया 79. मनशाचें काळीज कापाटी तें बरें करूंक जायना. ताजो गुठ घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस फोरो ताज्या काळजाचो गुठ घेता. काळजाची परीक्षा करता. अंतस्करणाची तपासणी करता. ताजो ठाव हांव घेता. म्हाका सर कळीत आसा. त्या खातीर बायबल सांगता आमच्या अंतस्करणाचे गुठ जाणा आसा तो देव. आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक? आत्मो देवाच्या कुशेक सरी जावन देवाच्या काश लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. पळया तुमी हांगा आयल्यात मो. तुमच्या काळजाचे गुठू देवा कळीत आसात. आता तो आत्मोन्स देवा लागीं विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुम्ही मिसाक येताना तेरसा बसताना नव्यान करताना घरा मागण्या म्हणटाना बायबल काड्यान वैयक्ती बसताना तुम्ही देव पवित्रत्व काम करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the तो Lord. दोळ्यांक दिसना. म्हाका हो अनुभव 26 वर्सां 24 वर्सां 26 वर्सां हांव पळयते आसा. हो पवित्रत्व काम करता. तो देवाच्या कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या खातीर जेजून आमकां सांगला हांव तुमकां अनाथ बरी सोडनोसाना. यू आर नॉट ऑर्फन्स. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವ ನಮ್ಗೆ कोणाक दिला? पवित्रत्म्या दिला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थोडे फावटी म्हाका लोक सांगता फादर तुमी एकलेच आयल्यात की ना हांव एकलो येवना. भगवंत म्हज्या सांगाता आसा. मोरी माय म्हज्या सांगाता आसा. सांत भक्त म्हज्या सांगाता आसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी देवाचे बुडवे आमच्या सांगाता आसात. न्ही गिरा कोण बुडवे आमकां सांबाळटात ते. आंज बुडवे म्हणटा हांव आमी एक सुरीने आमी रडोन बसची परजा न्ही. आमी कितें म्हणटा निरासपण एकसूरपण आमकां दोस्ता आसा बार पावटी. एम्प्टीनेस लोनलीनेस हे सकट संवसारान हाडचें. पूण आमच्यो सांगाता भगवंत त्रिंदाद आसा. बाप पूत पवित्रत्व आसा गी ना? कशें घालता आसा गे म्हणून? तुम्ही बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे म्हणनात ते. बाप पूत पवित्र तुमच्यो सांगाता आसा. प्रेज द लॉर्ड.
तुम्ही देवसारा दवंडयतात केदाळा दवंडयतात गोत्ताय संता क्रुसाची कूर काडटात न्ही भगवंत क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले म्हळ्यार कितें आमच्या मोती भितर असली असकत काय सक्कड कुर्साच्या बोळान हांव बायंड करता बांदून म्हणून पान उडयता जेजू सांगला म्हज्या नांवान कितें मागल्यार दिता मागीर आमच्या तोंडा भितर ल्हान जीब आसा ती कशी जाल्यार गुंता तिका आडना त्या खातीर ते कंट्रोल करचे आमच्या दुस्मानांतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. भगवंत क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले आमच्या काळजांत कोठेपण तूं दिनाका म्हळ्यार पळया संता क्रुसाची कूर केदाळे इगर्जे भितर सरताना तुमी पयल्या निमी गलेजे कुर्सा पळोवन संता क्रुसाचे भगवंत क्रुसाचे कुरवेन तुमी म्हणा जाय हे मागणें विसरनाकात पयलीं आमी कितें चालती मागणी आमकां शिकयली मागणी बायबलाची मागणी सुडकेची मागणी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर मग अशें भाव भयणीनो आज आत्मो आमच्या खातीर विनाती करतना आमकां जेरेमिया प्रवादी सांगता 33:3 जेरेमिया हांव तुमच्या खातीर वाचता पळया ही उतरां जेरेमिया प्रवादी 33:3 अशें म्हणटा 33:3 जेरेमिया 33:3 तुमी मागतना कितें घडटा म्हणून सांगता आमकां वाचता पळय म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो सांगा पळया म्हाका उलो मार आणि हांव तुका आयकतलो आनी हांव तुका आयकतलो आणि हांव तुका आयकतलो म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो आणि हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नांत तुका कळीत नांत तुका कळीत ना ते वर्ते गुठू ते वर्ते गुठ हांव तुका सांगतलो हांव तुका सांगतलो तुका कळीत नांत तुका कळीत ना ते वर्ते गुठू ते वर्ते गुठ हांव तुका सांगतलो हांव तुका सांगतलो कोण सांगता देव सांगता म्हाका उलो मार म्हळ्यार कितें मागणें कर आनी हांव तुका आयकता तुका कळीत ना ते वर्ते गुठू हांव तुका सांगता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. म्हळ्यार तुका समजना ते मिस्तेर देव आमकां समजोवचें बरें करता बाबर तसो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नोवान येतलो हे मिस्तेर बा आमी म्हणटा 20 मिस्तेर आमकां तूं समजा सारकें करता पवित्र आत्मा येता आमकां सर समजणेचें देणें मेळटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आनी तसो इजाइया प्रवादी आमकां सांगता इजाइया प्रवादी 59:1 म्हण दिसता हांव तुमच्या खातीर वाचता बरोवन दवरा म्हाका पळयनाकात तुमी म्हाका पळोवन फायदो ना कन्नाडी भाशेन बारी सोबिता अशें म्हणटा सर्वे देवರ ಕೈ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಂತಹ ಮೋಟುಗೈ ಅಲ್ಲ सांगा पळय ದೇವರ ಕೈ रक्षिಸಲಾರದಂತಹ मोठुगೈ ಅಲ್ಲ म्हळ्यार कितें कोंकणीन पळया सर्वेस परसो हात तारण करूंक सकना म्हूण तितलो मोठो हो न्हय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देवाचो हात विस्नार हात आशिर्वादाचो हात तो सदां दराळ मापान तो दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ताचे खान आमी थोडे पटे म्हणटा न्हय गे तुका खाण नांत की तुका दोळे नांत की म्हणटा न्हय गे बायबल सांगता ताचे खान आयकनान म्हणत तितले बेरे न्हय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देवाच्या खाणांक पळया आमी सायलेंट मागण्या करता आयकता स्तुतीकर मागण्या करता आयकता छोरान मागण्या करता आयकता ती रीत प्रेज द लॉर्ड Praise the हांव Lord. एकलो आसतना आमी सायलेंट वॉक करतना तेर्स म्हणटा शिजू आयकता प्रेज द लॉर्ड Praise the त्या Lord. खातीर उजो हात वयर घाला सांगा पळया 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 सर्वेस परसो हात सर्वेस्पुराचो हात तारण करूंक सकना म्हूण येत तारण करून तितलो मोठो हो न्हय तितलो मोठो ताचे नाही. कान ताचे कान आयकूंक सकना म्हूण येत आयकूंक सकना म्हूण तितले येत. बेरे न्हय तेंचे वेरे त्या खातीर देव कितें न्हय बेरो न्हय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देव बरो सांगा देव देव बरो गॉड इज गुड बरो देव तो त्या खातीर देव सांगता ताचे कान आयकता ताका तूं ताज्या लागीं ये आनी मुखार सांगता आज आमची मागणी विनवणी कित्याक ही पुनशेतां हांगा सांत जोसेवासाचें आसा थंय बोंदेल गेल्यार पोर गेल्लो आमच्या सालोरेसाचें आसा कोळूर गेल्यार सांत आंतोणीचें आसा पक्षी गेल्यार थंय सांजुदाचें नवें चलता इशीन कालमाडी पोर गेल्लो मुरयेबेंचें पेस्त नवें चलता इशीन आमच्या कारकोळा गेल्यार सांत लोरेसाचें आसा सो बारकाडे मागणी आराधना बाळोक जेजूची थंय हांगा पुनशेतांनी आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां नितळ करूंक सांगा पळया आमकां नितळ हांगा तुमकां कुमसारा पाद्र्याब आसात की आसात सुबार जाणां नितळ जायनासतना गूण जावंक पळयतात जायना प्रेज द लॉर्ड नितळ जाल्यार मात्र आमी गूण जाता
कळलें न्ही? नितळ जायना शिवाय गूण जायना. फ्रँकलिन पाद्र्याप जावं दी, पाप साहेब जावं दी, बीस साहेब जावं दी, सिस्टरां जावं दी, कोणीय जावं दी, तो नितळ जायना शिवाय आशिर्वाद ना. त्या खातीर इसाया प्रवादी सांगता, आयका पळया, सर्वेस बरोसो हात तारण करूंक सकना म्हणून तितलो मोठो हो न्हय, ताचे कान आयकूंक सकना म्हणून तितले बरे न्हय. तर प्रॉब्लेम कोणाचें? देवाचें की आमचें? आमचें कितें प्रॉब्लेम? बागार तुमच्या अपराधा वरवीं, पळया, तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सार जाला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आता अपराध गंचे सोदून काढा. 10 उपदेशा विरोध आम्ही गेल्ले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमच्या अपराधावरवी आज वेगळा सार जावंक देव पयसना. फ्रँकलिन म्हज्या ह्या जागी जिवितात हांव देव पयसना. हांव मागणें करिना, हांव मिसाचें बलिदान सोमा भेटयना, हांव म्हज्या संवसारांत आसा. देव पयसना. वेगळा सार जाला. तो वेगळा सार कोणे हाडला? देवान हाडूंक ना. देव सदांच तोच बदला नातलो. देव मोगाळ देव, दयाळ देव, कृपाळ देव. जोना प्रवादी म्हणटा, तूं मोगाळ देव, तूं कृपाळ देव, पातकां पळोवन न्ही तूं बक्षिताय तांकां. तसलो देव तूं. प्रेज द लॉर्ड. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचें मोदें आनी तुमच्या देवा मोदें वेगळा सार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां. कोणें लिपयलां? तुमच्या पातकांनी. द सीन दॅट इज विदीन अस, ताचें तोंड लिपयलां. आमकां पळोवंक जायना, मागण्या बसोवंक जायना, विसाक वसोवंक जायना. आमी कित्याक अस्कत जाते आसा? पण आमी जेयना जाल्यार कूड अस्कत जाता, नित्राण जाता. आत्म्याचें खाण जेजू देव ना जाल्यार आत्मो अस्कत जाता. आमी पडटा, बुडटा, रडटा. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. तर आतां तुमी म्हाका सांगा, आमी बदला जाय की देवान बदला जाय? प्रेज द लॉर्ड. थोडी कितें करतात? कोणा बदलूं पळयतात? देवा बदलूं पळयतात. तो बदला नातलो देव. जोना प्रवादी आज तुमकां माने केला असो दिता होमवर्क. घरा गेल्यार जोना प्रवादीचो बूक 2 पेज आसा, 4 चॅप्टरां मात्र आसची. आज वाचा. जोना प्रवादीन देवा बदलूं पळयलें, पूण निमाणें जोनांत बदल्लो. ह्या फ्रँकलिनांनी पिशान देवा बदलूं पळयलो, ताणें म्हाकाच बदलिलो. प्रेज द लॉर्ड. सावलान कोणा बदलूं पळयलो? देवा बदलूं पळयलो. देवान सावलाक पावलू केलो. आज तुमी हांगा बसोवन तितलें सुलाभ न्हय, कित्याक म्हळ्यार देवान तुमकां बदलिल्ल्यान हांगा आयल्यात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज हांव लायिकामध्ये काम करता, कर्नाटक पुरा कॅरिझमॅटीक काम करता. हांव पळयता कितले लायक, केदे केदे व्हडले बिझनेसमॅन देवान तांकां बदलिलां. देवाची सकत ती, ताजी स्वर्थ तो प्रकट करताच. त्या खातीर जोशुआ प्रवादी 3 वर वळपान सांगता. जोशुआ 3:5 आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें, पळय लोकांक सांगता, तुमकांच तुमी पवित्र करा. आमी देवाक पवित्र करूंक पळयता, देवाक नितळ करूंक पळयता. देव नितळ, पवित्र देव तो. तुमकांच तुमी पवित्र करा, कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें अजापां करतलो. केदाळ अजापां करतात? आमकां आमी पवित्र करतना. थोड्यांनी सांगचें आसात, फादर हर एक कडेन नवें पूण शेता. हांवें म्हळें जायचें आमकां नवें जाय, चड जालें इतली बरी. कित्याक म्हळ्यार ते कुमसार आसतात. हांगा हर एक पोटी कुमसार आसात. तुमकां कुमसार जावं पवित्र करा, देव तुमकां आशिर्वाद करतलो. आनी आमकां सांगता निर्गमन ग्रंथ 20वा स्वर ओळ 25 हांगा सांगता पळया. बायबल आमकां सांगता, जे सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हूण हांव कशी व्हरतां. पळय, ज्या सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हूण हांव कशी व्हरतां. खंयची सुवात ती? आमच्यो इगर्ज्यो. आमकां इगर्ज्यो जाय. हें पुनशेतां, जुजेवासाचें पुनशेत जाय. ज्या सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हूण हांव कशी व्हरतां, त्या सुवातेर हांव येतलो आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो. तळयो भेटून देवा कारकां दिया. व्हड्या ताळयांनी दिया. पळय उतर देव कितें म्हणटा, ज्या सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हूण हांव कशी व्हरतां, त्या सुवातेर हांव येतलो आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो. देव पटी मारना. तर देव हांगा हर एका शुक्रार असलची आराधना, हर एका नव्याना खंय सकट चलतात इगर्जेनी आराधना, मिसाचें बलिदाना, आशिर्वाद करता. आमचो देव अब्राहम असो, देव इजाक असो, देव जॅकब असो, आमकां आशिर्वाद दिवचो देव तो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड.
Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ह्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो आमचे समस्या कितें गे म्हळ्यार पयलें जावन सांगता हांव तुमकां मणियोचो बूक 28:13 सांगता मणियो 28:13 कित्याक आशिर्वाद आमकां मेळना जो आपली पथकां लिपयता ताका सूख मेळना जो ती वळखता ताका दया लभता one who hides his sins there is no success in his life but one who confesses God shows mercy ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ದೊರಕುವುದು आज ही सेंटरान ह्या जागे ताच्या काकुळतीचे जागे कितें मेळटा हांगा येतना ताची काकुळट मर्सी डिवायन मर्सी दैवी काकुळट वळटा हांगा तावन ह्या नोवेनाद्वारी ह्या आराधनाद्वारी निसच्या बलिदानाद्वारी आमी करचे तेरसाद्वारी हर एक दैवी काकुळट वळटा ती काकुळट आमी जोडूंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सकड आमी उबे रावया दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया दोळे आमी धांपया आमच्या अस्खतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा आज त्या पवित्रत्मा आमचे थंय आसलो ज्वाळ जावं दी क्रियाळ जावं दी आज मात्र न्ही अखेर श्वासा पर्यंत सुडसुडायन आमकां बरोवन दी हुरूपान आमकां बरोवन दी ನಮ್ಮೊಂದು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರು आमच्या वयर आमच्या गांवा वयर आमच्या मिसांवा वयर देवाच्या बेसां वळोवनी आज विशेष बापान सोत आचरण करतात आमच्या भारत गांवा वयर हर एक जात कत धर्म लोकां वयर ताची आत्म्याची सगत कोर्नेलियस वयर देवन आयले बरी दवावस्वर धर्मदूताच्या कृत्यान देवन आयले बरी देवन येवदी म्हूण आमी मागया विशेष बापान तो पक्षपाती न्ही देव पक्षपाती न्ही देव हर एकल्याक ताच्या आशिर्वादान भरता तर दोनी हात वयर उबारा एक दाबोटी वडाताळे म्हणया सुमिया जेजू तुझ्या पवित्रत्म्यान म्हाका भर सुमिया जेजू तुझ्या पवित्रत्म्यान म्हाका भर सुमिया जेजू तुझ्या पवित्रत्म्यान म्हाका भर वडाताळे सोमिया जेजू तुझ्या पवित्रत्म्यान म्हाका भर 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 सोमिया जेजू पवित्रत्म्यान हालेलुया जेजू तुझ्या नावान शिकवणूक आयला त्या जाग्याचेर पवित्र तो काम करून दी त्या भुरग्याच्या जिवितांत कोणपाच्या वंशावळीन हांगाच्या ह्या संघाचेर तुझ्या मिसावाचेर ह्या TSCचेर आमच्या गांवाचेर ह्या स्वताचेर करतात सगळ्या संसाराचेर आशिर्वाद ओडून दी हालेलुया पावनात्मा रे इळिदु बारा पावनात्मा रे इळिदु बारा इळिदु
संगतीली ते सावा मुझे नाव लॉयड अँड डिसोजा म्हाका शिरीक आनी क्रिसाक बाळ मेळोवंक म्हळ्यार सोलोंक सकत मेळोवंक सांजुजे वाचलाक उपकार मागता आनी एकल्या बरी सैरीक मेळोवंक सांजुजे वाचलाक उपकार मागता म्हजें नांव विजय डिसोजा हांव बगेवन कुटुंबाची फिरगज कोमांगाळा टावन म्हाका लंग्स कॅन्सर जावन 4 स्टेजीचेर किमो ट्रिटमेंट चलोवन आसा म्हज्या भलायके खातीर मागोवंक हांव विनंती करता सैरिके खातीर कुटुंबा खातीर बाळा खातीर हें आनी आमची सगळीं ते सावां काळजाचेर समर्पण मागया बायबल सांगता पिडेच्या वेळार कश्टांच्या काळार शिजू आमकां मजत दिता ताजो पवित्र आत्मा आमचे थंय काम करता हांगा विशेष मापान आज ह्या आराधनांत सांजुजे वासाच्या मजतीन शिजू आमचे थंय काम करता ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮಿ ಮಾಗಿಯ ಸಂಗತ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ದುನಿಯಾ ತೋರುಬಾರ್ ಪಾವನಾತ್ಮವೇ ಹೊಡೆದಳೆ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ बुक्षिताना देव आमकां बुक्षिता आयचो वांजेलय आमकां सांगता बुक्षिया तुमी बुक्षिताना कालच्या वांजेलांत आयकले तुमी बुक्षिताना देव बुक्षिता तुज्या काळजांत हांव बुक्षी पयले तूं सुटाव्या कुमसार जायचे जाल्यार तुवें काळजांत हांव बुक्षी जाय कोणावेर द्वेश कोणावेर हागे कोणावेर मोसोर तुवें दवरलाय तो सकट जिजूक समर्पण दी बुक्षिनांतले मौन गूण जायनातली पिडा ह्या संवसारांतलो द्वेश कुटुंबांतलो द्वेश वैयक्तीक द्वेश आमच्यातून पयसो सोदी मुझे सांगाता मागा सुमिया जेजू बुक्सून मोग करूंक सोसून जीव कुरपा दी म्हण मागता आमकां कोणें दुखयलां आमी कोणाक दुखयलां तांकां बुक्सूंक कुरपा दी जेजू ह्या संवसारांतलो द्वेश असो हागेसो मोसरासो झगड्यासो आत्मो निष्क्रिय कर जर हागे मोसर झगडे झुजू द्वेष बांधून जेजूच्या कुर्साच्या पायातळी समर्पण दिता आमच्या कुटुंबांनी समाधान देवून येऊन दी दुनियांत काळजाचें दवरा हांवें सांगले उपरांत तुमी गावया बुक्सून मोकरू सुसून जियेवंक म्हणा बुक्सून सोसून जियेवंक ऐका बुक्स
सन्मुख सुसुची सन्मुख सुसुची जेजूक आमी साथ जावको आमी साथ जागो तुझी कृपा लाभय बुची कृपा जेजूक आमी साथ जावको तुझी कृपा लाभय जेजूक आमी साथ जागो तुझी कृपा पवित्र आज्ञा मोगाळ पवित्र देवोने देवा बेगीन आमच्या काळजा देवोने देवा बेगीन आमच्या काळजा देवाची सगळं तुमच्या जिविताच्या देवान आयल्याचो अनुभव जोडा मौनपणी प्रेज द लॉर्ड तळयो भेटून देवा कारकान दिया वड्या ताळयांनी हालेलुया हालेलुया बसया तुमच्या जाग्यार बसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मग भाव भयणीनो आमी पयलें तुमकां सांगलें पवित्र आत्म्या कडेन मागा ताका आराधन करतना कितें आमकां लाभता हाजे विशयान सांगलें मागण्या प्रास वर्थे मागणें जेजून आमकां शिकयलें खंयचें मागणें तें सांगा आमच्या बापा न्ही गे आमच्या बापा वर्त्य सुखते वद मागणें आनी जेजून कितें आमकां शिकयलें आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पळय लेट दाय नेम बी ग्लोरिफायड
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. म्हळ्यार मागण्यांत गरजेचें मागणें, पावरफूल मागणें स्तुती. स्तुती म्हळ्यार कितें? अर्गां होगळाप. त्या खातीर आमी अर्गां होगळाप दिता. कित्याक स्तुती करतना पवित्र आत्मो काम करता. बायबलान साबार इन्सिडेंट आसात, हांव तुमकां दाखयत. दानियल प्रवादीच्या बुकांत ते एक जण तरणाट्यांक उज्यान घालें. वैगी तांणी उज्यान स्तुती केली, उजो तांकां उलपावंक ना. शेद्राक, मेद्राक, अबनेदेगो म्हण तांचीं नांवां. पावलो आनी सिलास जैलांत आसले, संकलीन बांदून घालें. पूण तांणी कितें केलें? स्तुती केली. संकल्यो तुटोवन पडल्यो. तर स्तुती करतना कोण काम करता? गायले आमी. कोण काम करता? पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो, जेजू काम करता. त्या खातीर कश्ट, हानवारां हांकां आतां कितेंय येवं दिता. आमकां सिराकाचो ग्रंथ हांव तुमकां दाखयता. सिराकाचो बूक. सिराकाच्या बुकान बरोवन आसा 40. हांव चिंता व्हड 40 सिराक. Praise the Lord. Hallelujah. 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 43 ओळू 28 हांव वाचता. ऐका. ताची स्तुती करूंक जाय पुरते बोळ आमकां खंय मेळत? कितें करूंक? थोड्यांक बेगीन पुरो जाता. हांव हांगा 3 वरां उबें रावता. थोड्यांक पाय दुख. मागीर जेजून कशें गूण करचें? प्रेज द लॉर्ड. ताची स्तुती करूंक जाय पुरते बोळ आमकां खंय मेळत? कित्याक तो महान आपल्या सगळ्या कर्त्यां प्रास व्हरतो. सर्वेस्पर भयंकर आनी कोरोसबो व्हरतो आनी विजमी ताची पदवी. मुखारचो सांगता ऐका. सर्वेस्पर तुमी करतात ते स्तुते प्रास व्हरतो तरी, तुमी करतात ते स्तुते प्रास व्हरतो. आमी केल्ली स्तुती कांय पावना, पूण जाल्यार व्हरतो तरी ताची महिमा गावंक तुमचे ताळे उबारा. कितें उबारा? कोणाची महिमा गावंक? आमी केदाळा ताळे उबारता? घरा झगडें करतना, गोवाक गाळी दितना, बैले गाळी दितना, आमच्या ताळे शेजारांक गाळी दितना कोलो ताळो येता न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हांगा बसून दोळे मात्र उबारता, ताळे उबारनात. प्रेज द लॉर्ड. ताळे उबारा. मिसाचें बलिदान चलतना याजाक सांगतना जाप दिवंक ताळे उबारा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. घरात दमान मरे म्हणटाना भगवंत मरे म्हणून ताळे उबारा. थोड्याचे ताळे येता दाळा पडटात. प्रेज द लॉर्ड. पळया, ताळे उबारा म्हळ्यार स्तुती म्हळ्यार केवल एक रेतेरी देऊन मात्र न्ही. घरा मागणें करतना, इगर्जींत मिसाचें बलिदान चलतना, ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत आसतना, ह्या तुमकां स्पॉन्टेनियस प्रेयर करूंक प्रार्थना करा म्हणटा ताळे उबारा. सर्वेस्पराज तुम्ही करता ते स्तुते प्रास व्हरतो तरी ताची महिमा गावून तुमचे ताळे उबारा. ताची स्तुती करतना सगळी सकत वापरा. प्रेज द लॉर्ड. आमी एकांतार म्हणटाले उडा आसा की सगळ्या सक्तेन तुज्या, न्ही गे, सगळ्या सक्तेन. ती पोरणी कांतारा विसर नाकात. बारी सुबित कांतारा ती. आत्म्या मुजा तूं अधीर जाय नाका, कांय भिये नाका. प्रेज द लॉर्ड. ते कांतार माथेवाचो वांजेलो 16 ओळू हे कांतार. कित्याक ती हरी एक कांतार देवाची शुतर हांगा सांगता ताची स्तुती करतना तुमची सकत वापरा. आमी सकत वापरता केदाळा मारामारी करतना, झगडें करतना सकत वापरता. सायकल गुड्डायतना सकत वापरता. सोम्या खातीर त्याच टायमार थोड्यांक हार मारता गे म्हणून देव जाणा. खंय ना पुरो निस्तेज बोल्ड नातल्या बरी त्या पाक्कीच्या पिला बरी पडटा ती. प्रेज द लॉर्ड. तशें जावं नजो. कसली सुडसुडाय आहा पळय देवा मुखार आमचे थंय सुडसुडाय आसा जाय. भिसल्ल्या मुये बरी आमी आसचे न्ही. आमचो देव व्हरतो. आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. आमचो देव महिमेवान देव. ताची स्तुती करतना सगळी सकत वापरा. थका नाकात, कित्याक तुमी शेवटा पावचे नात. थका नाकात. आज थोड्यांनी केदाळे घरा आयतेत इस्कल जावन हांव टायर्ड जाल्यार दीस रिटायर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मम्मीन काम कर म्हणटाना टायर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही चिंता मम्मी केदाळे टायर्ड जाताय. सकाळी हांव सांज मुजरा म्हज्या भयणीच्या घरा आसतना पळयता. बाप सकाळी 5:30 उठ्ठा, भुरग्यांक रांदून दवरता, फुलांक काडटा, ताजे उपरांत फुलां बांदूंक 11 वरां जातात. भुरग्यां इस्कलाक धाडटा. ताजे उपरांत म्हजी माय आसा उत्तर प्रदेशची, तिका पळयचें, थंय हांव धांवचें. हांव चिंतना थोडे फावटी आमी ताजें तितलें काम करना. टायर्ड जायना गी. जाता जाल्यार सुडसुडाय आमच्या कुडीन. आमच्यो आवयो
आमच्या बहिण्यो सडावत समोर आमच्या बापय तोटात इतलान काम करतात, तेही करतात काम दिसांनी रात भर गावांत आसात. आमी थोडे पडी चिंतीत हांव आज म्हज्या भाऊ भयणीचो पूत इंजिनियरींग करता. तो सकाळी उठोवन हांवें ताका सांगलां घरा येताना मम्मी फुलां काडून तुवें सहाय करीचें म्हणून. आज हांव वाक तावन पाटी येताना वेगळी फुलां काडटा. हांवें दोव सांगलें इंजिनियर चेडो फुलां काडटा पळय म्हळें. मागीर ताका सांगलें हळ्या मम्मीच्या पुलांनी तूं आज इंजिनियरींग करते आसा. आज आमची भुरगीं विसरतात कितले कश्ट काडटात गोत्ता ते नार लिकोवन ती पोपळां विकोवन. म्हाका गोत्ता आमच्या बाबान शिकयलें तो तांदूळ मिरसांग ते आलें उडास दवरा तो. फाल्यां काम मेळ्ळें जॉब मेळ्ळें बेंगलोर गेल्यात युरोपाक गेल्यात कुठ मातसो उडास विसार नाकात, कश्ट विसार नाकात. जो मनीस कश्ट विसरता फावंडेशन विसरता तो निसरता. त्या खातीर तुमी थका नाकात शेवटा पावचे नात. पळय इजाइया प्रवादी सांगता हांव तुमकां दाखयता थोडीं उतरां बायबल कितलो गिरेस्त म्हूण पळया. इजाइया प्रवादी आमकां सांगता इजाइया प्रवाद्याचें पुस्तक इजाइया प्रवादीचो पुस्तक 40 पळया. थकलेल्याक तो सकत दिता. सांगा पळया. थकलेल्याक तो सकत तर दिता. आज आमकां मुडीपून कितें मेळटा? 2 परां जेवण मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. न्ही जेवण ना म्हूण कोण येता हांगा, आमी घरा जेवनाय. 2 परां आमकां पाप पयस जावन आयिल्ल्यान पावोंक सता रांदून दिल्यार वाडटात, थोडी ताचें आंगवण घालतात बारी बरें तें सेकेंडरी. हांगा गरजेचें आमकां सकत मेळटा. आज हांव पिश्या बरी धांवता स्वार्थ परगट कर. फ्रँकलिना कितें मेळटा? सकत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पोर येयल्लो सांजेर 4:30 तावन 6:30 म्हणसर मुडी हांगा आसलो. काल माडी आसलो. काल सकाळी सुरात काल मीस आसलें सगळो दुसरें काम आसलें. आज आतां हांगा मूग दोवन पाटी वचो जाय. आज आमच्या बिसाहेबाचो शुमोगाचो बर्थडे मागा ताच्या खातीर तें जावन फाल्यां 2 दीस आमकां कॅरिझमॅटीक विसवण आसा आनी थंय तरबेती आसा. ताजे उपरांत आनी एक मिटींग आसा युथाचे दावाजे केरळा वचचें हांवें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय थकलेल्यांक तो सकत दिता. तुमी सांगा नाकात म्हाका पुरो जाला म्हळ्यार पुरो जाता. जेजूच्या नांवान म्हाका सकत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. जेजूच्या नांवान म्हाका सकत मेळटा. आमकां सकत सुडसुडाय देव दिता. त्या खातीर म्हाका हांवें थोडे पडी चिंतचे आसा. थोड्यांनी म्हाका विचारलें पयण कर पुरो जायना पाद्राबा. हांवें म्हळें थोडे पडी KSRTC बसाचे ड्रायव्हर आहात न्ही हांगा तावन बಳ್ಳारी वचून पाटी येना ते पयशे मेळटात सोमा बाप ते पयण करना ते कंडक्टर पयण करना ते. आनी थोडे लोक बाईक कार बेंगलोर आसतना पळयलां 30 किलोमीटर वचून 30 किलोमीटर पाटी येतात हर एक दीस. थोडी हांवें पळयलां ट्रेनार 4 वरां वचून 4 वरां पाटी येतात. थकनात ते ती. पळय म्हाका भाव भयणीनो थकलेल्यांक तो सकत दिता. बोळ नातलेल्यांक तो घटाई दिता. प्रेज द लॉर्ड. कोण दिता? देव दिता. सर्वेस्पर दिता. जेजू दिता. आज आमकां हांगा कितें मेळटा? बोळ मेळटा, घटाई मेळटा. ह्या पुनशतांनी युवक थोकोन आनी धोमोन वेतीत तरणाट्या आदलोन पडतीत. पळय कसो सांगता इजाइया प्रवादी. युवक थोकोन आनी धोमोन वेतीत तरणाट्या आदलोन पडतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. तळयो पेटोवन देवा कारका दिया. प्रेज द लॉर्ड. Those who trust in the Lord, they will renew their strength like eagles. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಬಲ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವರು. त्याखातीर आराधनांत नव्यान आमची शिसली बलिदानान आमकां सकत मेळटा. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक खंय आमी विश्वास दवरता? कुटुंबा मागणें, वैयक्तीक मागणें, वाड्या जमतीचें मागणें, आयतारचे मिसाचें बलिदान. केवळ हांगा शुक्रार आराधना घेवन घरा आनी एका हप्त्यान आराधना घेवचें न्ही. तुमच्या पिरगस कुटुंबान तुम्ही बळवून जावंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गारुडा बरी ताका फाकाटे पुडटले. ती धांवतली पूण तकशिनान. ती चलतली पूण दमचिनान. प्रेज द लॉर्ड. थकलेल्यांक तो सकत दिता. आज कितें दिता आमकां? देवाचें उतर सकलेल्यांक सकत दिता. हांवें पळयतलो ल्हान आसतना म्हजी एक आकाय आसली. तिका इगर्जी वचोंक 8 किलोमीटर वचोंक 8 किलोमीटर पाटी येवंक 86 वर्सां 87 वर्सां वाचली. आनी ती हांगा तावन चलतना थंय तिजे 4 कण त्या दाळा 3 आसले न्ही. तिनी मिस्तेर तेर्स मुग जातात. पाटी येतना तिनी मिस्तेर तेर्स मुग जातात. हांवें चिंतलें म्हज्यान पॉवरफूल कॅरिझमॅटीक ती. प्रेज द लॉर्ड. पयलीं आमच्या घरा मागणें आसलें न्ही गी. आतां मागणें बरो शॉर्टकट जालां. टीव्ही मोबायल आयल्या उपरांत. पयलें 1.5 वर मागणें. थोड्या घरांनी 2 वरां मागणें आहलें. आहल्या पुरो सांताची नवें नाय आसली की ना.
अत्यंत तांकां बोल्ड जावन आसलें तकनातलीं ती. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी हिंगा बसून आसा जाल्यार आमच्या मलगाड्यांक त्या जाणां बायबल प्रिंट जावंक ना. जाल्यार असली पुरो कितें म्हणटात मागणें नवें नातलीं जाल्यार हातांत कोंत आसलें भावार्थ घट आसलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाचें उतर तांकां बायहाट कोत्ता आसलें. मोइजेची काणी सारा जिणी सारा अब्रामाची जिणी सारा आमकां सांगताले आमच्या आबांनी ओडली माय बायबल आसलो तांच्या कडेन दिवसो सेरमांव ती आयकताली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज आमकां अवकाश आसा, युट्यूब आसा, चॅनल आसात, हर एक आमकां मेळटा अवकाश आसा. आतां मालगाड्यां बरें म्हणजे मायके दाळे म्हणटा तिका पळोवंक बेड्ड्यार आसतना मिसां मेळटात. आज मस्त गरज पडटा डिवायन वर्ड आसा हांगा ते खंय बरो वचून रेकॉर्ड करून घालतात कितल्या मालगाड्यांक बोळ मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. उजवो हात वयर घालून वाक्य आमच्या करून घेवया. थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता, बोल नसलेल्यांक तो घटाय दिता, युवाक थकोन आनी दमोन वेतीत, युवा दोंगरले थकून वयता, तरणाटे आदलोन पडतीत, तरणाटे आदलोन पूण पडटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास नव्यान बोळ मेळटले. नव्यान बळ मेळटले. गारुडा बरी गरगडा बरी तांकां फाकाटे पुडटले. ताका फाकाटे ती पडटले, धांवतेली ती धांवतेली पूण थकची नान. पूण थकची ना, ती चलतेली ती चलतेली पूण दमची नान. पूण थकची ना, ती धांवतेली ती धांवतेली पूण थकची नान. पूण थकची ना, ती चलतेली ती चलतेली पूण दमची नान. पूण गळची ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमी ते कंतार म्हणटले उडासा की यात्रीक आमी सर जावन आसाव बसयल्ल्या गांवाक आमी पळय फुडें म्हणया गी यात्रीक आमी सर जावन आसा बसयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता. पळय हिंग कितें सरेंडर यात्रीक आमी कोणी परमनंट न्ही. आमचो भरवसो आमकां निराशी करिना. जुबलेवाचे वर्स न्ही गी भरवसो. यात्रीक आमी सर जावन आसा. थोड्या वर्सां पयल्यान नातले हांव थोड्या वर्सां पर्यंत आमी आसा हांव पूण आमी यात्रीक खंय येता बसयल्लो गांव खंय जेजू लागीं. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी जेजू लागीं येताना जेजूतय आमी एक जाता. त्या खातीर बसयल्ल्या गांवा पयण करतना सुमयाच्या वाटांनी आमी सोलोंक आसा. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता ताजी स्तुती करतना तुमचे ताळे उबारा. किर्तन 50 सांगून हांव मागीर हिलींग प्रेयराक वता. किर्तन 50 बायबल आमकां सांगता. आज तुमी जोना प्रवादी वचून तुमकां सांगलें किर्तन 50 आज तुमी वाची जाय. पळया हांव वाचता तुमच्या खातीर बरें किर्तन कितें सांगता देव आयका. खरी भक्ती देवांचो देव सर्वेस्पर उलयता. उदेंतितावन अस्तमते पर्यान सगळे पृथ्वीक तो आपयता. सोबायेच्या मुकुटा सियोनांत हांव तो परजळटा. आमचो देव येता तो वगो रावना. ताचे मुखार आसा ग्राशितलो उजो. ताचे भोंवती आसा जडजडीत तुफान. आपले परजेचे मनसुबेक म्हणजे ताच्या सडवणेक मळबाक आनी पृथ्वीक तो आपयता. बली भेटोवन म्हजे कडेन करार केल्ल्या म्हज्या भक्ताक आमी कराराची परजा सोल्ल्याची परजा म्हज्या मुखार एकठांय करा म्हणटा. हेंच 25व्या स्वरांत मातेव सांगता निमाणे बोकऱ्यांक सांगाता करतलो आनी ते तांची मनसुबी करतलो. मळब ताची नीत परगडटा. देवूस मनसुबेदार. गॉड इज जज. आयक म्हजे परजे हांव उलयतां. इस्रायेला देवाच्या मनशा तुजे विरोध रुजवात दिता. हांव देव तुजो देव. तुज्या बलिदाना पासत हांव तुजें दुशण करिना. तूं बलिदानां भेटयताय बारी बरें. तुज्यो होम बल्यो सदांच म्हज्या मुखार आसात. आमी हर एक दिसा आराधन करता खाणी काडटा वरे खाणी काडटा फेस्त बरबो करता. ह्यो म्हज्या मुखार आसात. तुज्या घरांतलो पाडो हांव घेवचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे म्हाका नाकात. कित्याक रानांतल्यो मनजाती म्हज्यो. दोंगराचेर हजारांनी आसा ती सावजां म्हजी. तुवें हाडची पोपाय केळी आनी कितें आंबे लिंबे आनी ते कितें म्हणटा नारळ पोपळां ती म्हजी न्ही गी. हांवें दिल्ली न्ही गी तुमकां. बायबल सांगता पळय ह्यो सगळ्यो म्हज्यो. कित्याक रानांतल्यो मनजाती म्हज्यो. दोंगराचेर हजारांनी आसा ती सावजां म्हजी. अंतराळाच्या सगळ्या सुकण्यांक हांव वळखतां. शेतान भोंवता ते सगळे म्हजे. आज तुवें लायलाय रोयलाय जावंक पुरो तें सगळें म्हजें. म्हाका भूक लागली जाल्यार हांव तुका सांगचो ना. तुवें म्हाका उदक दिजें म्हणना. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका कित्याक संवसार आनी तांतू भरला
ते सगळे मुजे. आतां आमकां म्हणती बेस्ट येता न्ही गे. त्या दीस आमी हाडण्यात आमचें पयलें फळ हाडटा, कोबू वाडटा भारी बरें, कितें तें भारी बरी दस्तूर. पूण देवाक ना म्हूण आमी हाडना. आमी कितें हाडटा म्हळ्यार थँक्स गिवींग. आमच्या ह्या वर्सा आमच्या जाग्यान दिल्ल्या त्या तरकारे खातीर, त्या वरवे खातीर आमी नवें जेवता एकवटीत सर्वेस्वराची परजा. आनी आमी तें हाडटा, ताका भेटयता. मागीर आमी कितें करता, ऑक्शन करता, व्हरता ते पयशे दुबळ्या धाकट्यांक आदाराक आमी उपयोग करता. आमी हाडची रीत कितें, कित्याक दिवचें न्ही म्हळ्यार देवा कडेन ना म्हूण न्ही, हांवें देवाक अर्घां जावन दिवचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका भूक लागली जाल्यार हांव तुका सांगचो ना, कित्याक संवसारांत तूं बरलां तें सगळें म्हजें. हांवें कितें बैलाचें मांस खावंक जाय आनी बोकड्याचें रगत पिवंक जाय. आतां सांगता पळय व्हड सौदा, अर्घ स्तुतेचें बलिदान देवाक भेटय. कितें भेटय? अर्घ स्तुतेचें बलिदान भेटय. त्या खातीर आमची हर एक मिसां युकारिस्ट म्हळ्यार कितें? अर्घां बलिदान. तुमी मिसां बरयतात न्ही गे, ते पयशांक मिसां बरयनात. ती मिसां अर्घां बलिदान जावं बरो आत्म्या बसता ताच्या खातीर मागता, तें सकट करता, ते सावा अर्घां दितात देवा त्या व्यक्ती खातीर. थंय देवाची सकत काम करता. महोन्नत देवा केल्ल्यो आंगवण्यो फारीक कर. आंकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार. पळय, आंकांताच्या दिसा उलो मार. त्या खातीर म्हणटा गुंडा येता येसुमी हांव तुका बोब मारता, आयक म्हजो ताळो, तेच हांव तुका निवारतलो. पळय, अर्घ बलिदानचे अर्घ स्तुतीचें बलिदान भेटय. आंकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार म्हळ्यार कितें? म्हज्या कडेन माग, हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. पूण कोट्या मनशाक देव सांगता, हें गरजेचें, कोट्या मनशांक सांगता, म्हज्यो आज्ञा कित्याक परत परत उसारताय? म्हजो करार कित्याक सदांच तुज्या वंटाचेर? कारण तूं शिस्तेची बेपर्वा करताय. म्हजी उतरां तुज्या फाटल्यान उडयताय. पळय, आज कितें बेपर्वा करताय? शिस्तेची बेपर्वा करता. हें बारीक गरजेचें. शिस्त मागण्यांत, शिस्त कुटुंबांत, शिस्त भोगतेन, शिस्त कुडींत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. थोडे फावटी आमी शिस्त करना. आमी कितें करता, थोड्यांनी जिवोवच्या खावच्या खातीर, थोड्यांनी खावच्या जिवोवच्या खातीर खावन खावन फुगोवन गेल्यान केदां पुट्टात की वतू ना. मागीर डायबिटीस, BP, शुगर पुरो सुरू जाता. देव सांगता शिस्त काय आसा तुज्या कुडींत, तुज्या आत्म्यान, तुज्या मोतींत. आमकां नियंत्रण, पळय पवित्र आत्मा स्वनियंत्रण दिता. शिस्त मातशें आमच्या कडेन मोबायल आसात, वॉट्सॅप, ईमेल, फेसबूक हे सकट आसा. शिस्त आसा गी न्ही. आमी तातूंत बुडोवन गेले, रडोवन गेले हांव गी. पळय, बायबल आमकां सांगता, खोट्या मनशान देव सांगता म्हज्या आज्ञाचो कित्याक परत परत उसारताय? म्हजो करार कित्याक सदांच तूं वंटाचेर? कारण तूं शिस्तेची बेपर्वा करताय. देव आमकां शिस्त हाडटा. बायबल वाचल्यार शिस्त येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. गरज माता शिस्तेची गरज माता. ಒಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಗರ್ಜ್ ಮಾತಾ ನೈ. त्या खातीर आमच्यान साक्रामेंत, शिस्त, आयतार तुमकां आयोग आसात, एक 22 आयोग आसात, या दुसऱ्या असोसिएशन आसात, शिस्त आसा थंय एक. ताका मुखेल आत्मीक डिरेक्टर जावन याजाक आसा. शिस्त नातलें आराधन जावचें न्ही आमचें. आमकां मेळ्ळ्या कडेन वचून आमी मागण्या जावचें न्ही, ती शिस्त न्ही. शिस्तेची तुमी कितें करतात? बेपर्वा करताय. म्हजी उतरां तुज्या फाटल्यान उडयताय. हांव कितें सांगता तूं आयकनाय. स्वराक देखना फुडें तूं ताची इश्टाघात करताय. व्यभिचारांचो सांगात करताय. म्हळ्यार अक्रम, अनीत व्यभिचारांत तूं पडताय. वायट उलोवंक तुजें तोंड उगाडताय. तुजे जिबेर गोडोवंक दिताय. कितें? फोटिफोणो, चाडयो, कोबराळे, हें सकट शिस्तेचें जिवीत न्ही. जिबेन शिस्त जाय जंय, मोतीन शिस्त जाय जंय, जिवितान शिस्त जाय. त्या खातीर जेजू म्हणटा, तुजो दोळो पदका कारण जाता जाल्यार दोळो कोंकून काड. हात पदका कारण जातले हात कातरून उडय. म्हळ्यार कितें? तो आतांसून तूं हेम कोंडायकाचें एक आतां सर्गाक वच. रॅडिकल यू टू चेंज. शिस्तेचो बेपर्वा करनाका तुज्या जिवितांत. एका चलये पळयतना, साल्याक पळयतना कामातुऱ्यान पळयता, शिस्त ना तुज्या लागीं. केदाळे लास्ट डिझायरान पडोन आसा, शिस्त ना तुज्या लागीं. शिस्त कित्याक ना? तुवें म्हजी शिस्तेचो बेपर्वा केलाय. तुजे जिबेर गोळोवंक दिताय वायट उलोवणें. तूं बसताय आनी तुज्या भावाची निंदा करताय. आपणाचें मुठी कांटी बोर दांपून दुसऱ्याचे मुठी भरूच ते आसताय. दुसऱ्याचो गोबरो. तुजे आवयच्या पुताचेर बदलाम घालताय. हें तूं करताय आनी हांव ओगो रावंक जाय. आतां तूं म्हणटाय देव कठीण, देव म्हाका आयकना, हांवें ओगो रावंक जाय. तुवें म्हाका रसूंक नाय, हांवें तुका रचलां. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें तुजे सारको म्हूण चिंताय, कड्यांनी देवाक ताचे सारको जावंक पळयतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळया सांगता,
हांव तुजेर फिर्याद मांडटा, तुजो गुन्यांव हांव तुज्या मुखार घालता. देवाची विसर पडलेल्यानो. कितें पडल्या काय सांगा घट्ट. देवाची विसर पडचें म्हळ्यार कितें? मिसाक येनासतना रावचें, घरा मागण्याक येनासतना रावचें, देवा तावन पयस वेचें म्हळ्यार बौतिझम घेतल्यांत. नांवां क्रिस्तांवां, तांची केस्तांवां दुसरींच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाची विसर पडलेल्यानो सत्राई घेया. नंतर हांव तुमच्यो वीद वोवळ्यो करतलो तेन्ना तुमकां निवारण कोणूच आसचो ना. जो कोण अर्गां स्तुतेचें बलिदान भेटयता, ऐका, तो म्हाका मान दिता. प्रामाणीक मनशाक देवाचें तारण हांव दाखयतलो. सिन्सियर प्रामाणीक मनशाक हांव देवाचें तारण म्हळ्यार कितें सोडवण दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक गडीभर आमी दिंबी घालया. एक गडीभर दिंबी घालया. सक्कड 7 जावची सक्कड 7 जायना ती उबे रावा. 7 जायना उबे रावा. उबे रावा की कश्ट आसा जाल्यार पिडेंत आसा जाल्यार बसा, कांय प्रॉब्लेम ना. दोनी हात काळजाचे दवरा. दोनी हात काळजाचे दवरा. आज देवा मुखार आमी सरपडले. हांव संप्रो तुमी घरांत हांव न्हू ह्या डिवायन वर्डार पळयतना तुमी आराधना मुखार आसात जाल्यार आसतना दिंबिगान तुमी मागा. तुमचे जिवीत जेजू समर्पण दिया. दोनी हात काळजाचे दवरा. काळजाचे दवरचो संकेत इतलोच, म्हजे काळीज हांव तुका दिता. जेजू बळ्यांनी कालच्या काळजाचे कर, म्हज्या काळीज तुज्या काळजा सारकें. अवकार म्हणये तुज्या काळजा सारकें, निस्कळवण मये तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज कर. काळजांत तावन कितें भायर येता तें मनशा पाड करता म्हणून मार्क 7 वचोर सांगता. साऊंड नाका, हें नाका, मायक नाका, सायलंट. दोनी हात काळजाचे दवर मागा. आयका सो हांवें सांगचें आयकून दी तांकां. आमच्या जिवितांत आज मुडीपू आमी बेश्टे येवंक ना. जुजे वास बापाची सकत ह्या जाग्यार बेश्टे ना. तो एक झुजारी, भक्तीचो झुजारी, मागण्याचो झुजारी. आनी तो झुजलो. एक सुरांग आयलो, तो ताणें बेतकाडी ताणें मारले, तो झुजलो. थोमास झुजलो. अंकारा विरोध, अधिपत्या विरोध, राजा विरोध. पूण ते स्पिरिच्युअल वॉरफेअर आज आमी कोंत काण घेवन झुजता, उतर काण घेवन झुजता, मागण्याद्वारे झुजता. कित्याक? बरेपणा खातीर. सक्कड मनीस देवाचे, सताचो आत्मो तांचे ते येजय. फोटी खोटे आत्मो हो सक्कड पयसो वचो जाय. मातांतले पण पयसो वचो जाय. भयोत्पादन पयसो वचो जाय. जेजू म्हज्या काळजांत आज गायी जाल्यात. किर्तन 140:3-7 सांगता, पापसली काळजांत तो बरी करता. गायी तांचे बांदता. हिल्स द ब्रोकन हार्टेड बाइंड्स अप देयर वुंड्स. आज गाय आसा. कित्याक? हांवें तें पापसालां म्हज्या काळीज. एक सुरवण म्हाका दोसता, निरासपण येता, रितेपण येता. सक्कड आसून कितें ना म्हणल्यार बरी, तें करचें सैतानान. पूण तूं म्हज्या सांगाता आसाय. आज म्हजी अस्कत काय हांव रडटां. म्हजी पातकां, म्हजी कामातुराय, कसली सक्कड पातकां म्हजे भितर आसात. गुप्ती लिप्ती पातकां ती सक्कड तुका कळीत आसात. म्हज्यो वडण्यो, म्हज्यो ताळण्यो, म्हजे पियेवणे, नादक द्रव्यांक बली जाल्लें. सांग बरो जेजू, वायट वडण्यो सवयो थंय जावन हुमटून उडय. अक्रम वडण्यो हुमटून तूं मात उडोवंक शकताय. आज तुजे मुखार हांव सरपडलां. तूं सांगताय म्हाका, आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जाय नाका, कांय भिये नाका. हांव आसा तुजें सांगाता. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, तुमी सेवाक न्हय. तुमी म्हजे इश्ट म्हणा. जेजू जेजू आमच्या मदें आसा. हें भाग्यवंत वर्स, जुबलेवाचें वर्स आमकां पूण शेतन इंदुलजन्सां आमची पातकां बोगसून आशिर्वादीत करतात. आज विशेष मोपान आमची पातकां आमी रडया. देवा समोर आमकां आमी समर्पया. आमची अस्कत काय आमी रडया. जावं पुरो पातकांत आसा म्हजो पती, म्हजी पतीन, म्हजी भाऊ भयणी, म्हजे कुटुंबादारां, तांच्या खातीर मागा. म्हणजे भिरगस कुटुंबा खातीर, सेसामाऱ्या खातीर, वंशवळ्या खातीर मागा. जेजू आज आमी कशे तो लोक, इस्रायल लोक मोइजे मरिफात प्रवाद्या मुखार तुजे कडेन तांणी माफी मागली. आज हांव तुजो सेवाक जावन म्हजे परचे तर्फे तांकां मागते आसा. ह्या जाग्यार आयिल्लो लोक, लायव्हार ह्या रेकॉर्ड केल्ले आयकोचो लोक आशिर्वादान बरोवन दी. आमच्या गांवाचेर, भारत गांवाचेर दया दाखय. आमच्या राज्याचेर, मंगळुराचेर दया दाखय. आमच्या 7 कॉन्टिनेंट्सांचेर दया दाखय. हर एक राष्ट्रांचेर दया दाखय. हर एक राष्ट्रां तुका सरपडून दिता, नामान करून दिता. कित्याक तूं मात्र सोडवणदार जावन आसाय. सताचो आत्मो, तूं इतिहासांत इतिहास जावन गेल्लो देव न्हय. तूं पुराण न्हय, तूं कावान न्हय. तूं एक व्यक्ती भगवंत त्रिनेचो दुसरो जण ह्या संवसाराक आयिल्लो, मनशापण घेतलो. आमच्या खातीर जिवन, आमची पातकां वोवन कुर्सार बली जावन पुनर्जिवन जाल्लो देव. तुजी सकत ह्या येवकारिस्तांत आसा.
तर आज आमची पातकां आमी रडतांव, तुजे मुखार आमी आमकां सरपडतांव. जेजू आमचेर दया दाखय. दोनी हात आमचे वयर उबारया. कुर्साचेर आनी येवकारिस्ताचेर नदर घालया. दाबोवटी वडाताळ्या सांगया, सुमिया जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सुमिया जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सक्कड सांगाता. सुमिया जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया. वडाताळ्या सांगा. सुमिया आमी पातकी म्हणजे तुझी दया दाखय. 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 सुमिया जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सांगा. सुमिया आमी पातकी म्हणजे तुझी वडाताळ्यान. सुमिया आमी पातकी आमची सक्कड पातकां रेडया. सुमिया जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सुमिया जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सुमिया जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दाखय. ए जेजू हांव काकळूत मागता. सांगा. दितलोय म्हूण पात येता. सर म्हजी, सर म्हजी पातकां कांटाळता. आयज शांती सक्कड सांगता. आय ती सकड सांडता. आनी हे बडी वडाताळ्यान. ए जेजू हांव काकळूत मागता. हांव काकूळत मागता. दितलोय म्हूण पात येता. दितलोय म्हूण पात येता. सर म्हजी पातकां कांटाळता. आयज शांती सक्कड सांगता. आयच्यान ती सकड सांडता. बाबा सांगता म्हणून स्तुती करी. हालेलुया 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 हालेलुया. वड्या ताळ्या, वड्या सक्तेन, वड्या सुद्दान. हालेलुया. अरे ये पातकाचे संपल्यो. जेजू हरियारा लामा शिरी प्रवाद्याद्वारे अपोस्तलाद्वारे तुझ्या हालेलुया हालेलुया. पुरी सभेतले वावरतलोय सुम्या. आमचे हे पातकां आमी रडटाव. तुझे माडा सुमी तुमचो उडयताव. तुझ्या पिढे कराट चालले. आज आमचो भलायकी जाय. तुझे शाप तुझ्या वासाच्या मजतीन जेजू आमी मागताव. दया दाखय. शेराला बाराला शंद रे 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 रे. जेजू 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 जेजू. हरी 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 हरी. हे पातकाचे सांगल्यो. पातकाचे पिढा शिडा आमचे तो पयसो सोदी. शेरे रे 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 रे. टच. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Heal. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. तुमच्या जाग्यार बसा, जाग्यार बसा. वेगी वेगी तुमच्या जाग्यार बसा. तुमचे दोन्ही हात जेजू मुखार बसा. वेगी बसा. जेजू मुखार तुमचे दोन्ही हात अशे धरा. बसा, जाग्यार बसा, अशे धरा. सांगा. सुमिया जेजू या येवकारिस्तांत हांव दैवीक सकत म्हजे वयर वाडोवन येवन दी. आज तुज्या नांवाची महिमा हांवें पळोवंकू म्हाका आशिर्वादीत कर. ह्या येवकारिस्तांत हांव तुजी सकत, तुजी पेकोवण म्हज्या कुडीचेर देंवोवन येवन दी. आज म्हजें मागणें घेवन, विनवणी घेवन तुज्या पांयां तळी हांव आयलां. हांव आयल्यां. म्हजी दया दाखय. तुज्या अमोलीक रगत ह्या म्हज्या हातांचेर शेणाय जेजू. तुज्या आत्म्याच्या बळान गुण करच्या सक्तेन हे म्हजे हात अभिषेक कर जेजू. हालेलुया. हे हात तुज्या नांवान कुडीच्या विश्व्यांचेर हात दवर मागतना कुडींत अशी पिडा आशिडा. कुडींत अशी पिडा आशिडा. जेजूच्या नांवान सोडून वचून दी. दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. सक्कड सक्कड दोन्ही हात. कीप युअर हँड्स ऑन युअर हेड. क्लोज युअर आयज. क्लोज युअर आयज. आता ते हात हांवें सांगलें जेजूचे हात, तुमचे न्ही. तुमी जेजूच्या नांवान मागतात. आमच्या हातांक पदवी मार्कस एवांजेल 16व्या वस्वारान दिल्या. आनी हे हात दवर मागा बरें जातालें म्हणलें आसा. तर आज तुज्या तकलेर हात दवरतना तुजी ब्रेन सेल्स, तुजी मेमोरी पावर, नॉलेज जेजूक समर्पण दी. मानसीक प्रॉब्लेम, झोंब्रो, हालुसिनेशन, मेंटल प्रॉब्लेम आसा, मानसीक पिडा आसा, तांच्या खातीर मागा. बुद्धिमान दी भुरग्यां खातीर मागा. विशेश बापान आमच्या केंसांचेर समेत ते मेजून दवरल्यात म्हणून बायबल सांगता. म्हजी तकले भितर अशे विश्वे, म्हजी तकली पडापड, म्हजे लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, एकसूरपण म्हाका दोसता.
हे सक्कड मोती भितरल्या काडून उडय. मोत सोमा आसा, मोनी सोमा आसता. मोत सोमा ना, मोनी सोमा आसना. मोतीचेर उजवाड फांका ही सर्वेस्परा. सांज तुजे वास बापा दिलो उजवाड, आज म्हाकाय तो उजवाड दी. म्हज्या मोतींतले नकारात्मक नेगेटिव्हिजम, नकारात्मक आयडियोलॉजी जायना म्हणजे जालें, म्हणजे मुग्धले, हांव पिडेस्त, म्हजो कोणी मोग करना असले सांगचे न्ही. जेजू म्हजो मोग करता. पवित्रत्म म्हजे ते आसा. देव म्हजो मोग करता. ही पॉझिटिव्ह उतरां म्हज्या मोतीन घाल. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಬೈಬಲ್ ಸಂತ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥೈಸುವಂತೆ ಲೂಕಾಸ್ ಎವಂಜೆಲ್ 24 तांची मोत ताणें उगडायली. देवाचें उतर समजोवचे खातीर समजोवणेचे देणे म्हाका दी. म्हजेच काणयो, म्हजेच तर्क, मिनिंगलेस फिलॉसॉफीज बाट केला, मंत्र केला, तें केला, हें केला. पिशे बरी जिवचे नाका. ते पिशेपण मोड उडय जेजू. आज आयला सांजुजे वासा बरी धैर्याच्या आत्म्यान बरोवन साक्ष जावं. म्हजे मोतीचेर उजवाड कसय फांकय. राती न्हीद पडना, टेन्शन, हा टेन्शन पयस कर, मानसीक ओत्ताड पयस कर, डिप्रेशन पयस कर. बिझनेस कितें सक्कड करता म्हाका जाणवाय दी. तुका नाका जाल्ल्या कडेन म्हजी मोत वचना जावं दी. तुका नाका जाल्ले चिंत म्हजी मोत चिंतिना जावं दी. तुका नाका जाल्ले मातशेंनी म्हजी मोत पळयना जावं दी. म्हज्या दोळ्याद्वारे आज, म्हज्या कानाद्वारे आज आयकोनी मोत हे मेंदू आज कश्टांनी पडला, प्रॉब्लेमान पिडेन पडला. तुवें तांचे मेंदू आशिर्वादीत केल्ल्या बरी. मेंदवाची पिडा, ब्रेन ट्युमर, नाका जाली स्वप्नां पडची. कोणेंय सांगली सैतान भुताची, तसली उतरां, तसले पितुरां पळोवन मोती तशे बेबिरांत, मरणाचे बे कसले सकट बे आसा काडून उडय. तुका मात्र साद आसा. You can recreate my brain. Fill me with your courage. म्हाका तुजी सकत दी, तुजी बोल्ड दी. तुमच्या तकलेचेर हात दवर मागणें करा. सुमिया जेजू, ह्या म्हज्या तकलेचेर हात दवर मागलां. तुज्या नांवान, तुज्या उतराच्या बळान आतां स्तुती करता. हात दवरून स्तुती करतना हे म्हजे मेंदू आशिर्वादीत कर. जेजूच्या नांवान पिडा शिडा गूण जावं दी. हात काडनाकात, हात काडनाकात. डोंट रिमूव युअर हँड. काही ते बेडी घट्ट स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान मेंदवाच्या हातूर मागताना तरी हे पिडा शिडा मेंदवादाशी जेजू ताका कळीत असो कळीत राहिले. डिप्रेशन, मानसिक प्रॉब्लेम, टेन्शन, सर्व जाणवाय लोक डिस्को पॉलिटिशियनचे बघे बिझनेसची तरी एक दिवस सोडूची तरी एक मुकेली देवाच्या वरती जाणवाय लोक सांजुजे वाचपा विनंती कर. Praise the Lord. Praise the Lord. दोन्ही हात तुमच्या मुखामळाच्या द्वारा असे असे पळय. मुखामळाच्या द्वारा तुम्ही गॉगल्स घाला जाल्यार ग्लास काढा. आत मुखामळाच्या द्वारा तुमचे हात न्ही, सुमयेचे हात. एक घडी चिंता. तुमचे आसड्यो, तुमचे दोळे, तुमच्या दोळ्यांत अशें प्रॉब्लेम, दूरदृष्टी, समीपदृष्टी, फुलायला, कुरडांगा पडलो तो तुमकां आपडटलो. तुमच्या मुखामळाच्या कितें म्हणटात पिंपरां पडटात, मूख मळके दाळय. कोणें सांगलां तूं पळोवंक सोबीत नाय, काळी कात, अशें चक्कड नेगेटीव आसल्यार काडून उडया. कातीची पिडा, सोरियोसीस पिडा आसा, अलर्जी आसा, कात जेजूच्या रक्तान दोन नितळ जावं दी. ताची कुरपा वळोवन दी. तुमची वोंट पोटी उलयनासतना सत उलोवन दीत. पोटी उलोवन पिडेस जाल्ली जीब, जिबेचेर, दांतांचेर, भितराच्या हर एका ग्रंथीचेर आशिर्वाद. म्हणजे जिबेक रोसू, म्हज्या ग्रंथ्यो जेजू, टॉन्सिल्स हें सकट प्रॉब्लेम, तोंडा भितराचे प्रॉब्लेम, दांताचे प्रॉब्लेम, दांता मदें ट्युमरां येना जावन दित, ताळ्याचे प्रॉब्लेम, ताळो दूख हें सकट गूण कर. म्हजे नाकाचेर सायनस आसा, उस्वास काडूंक सोडूंक जायना. जेजू, हे म्हजे दोळे, हे म्हजे ओंट, हे म्हजे नाक, हे म्हजे दांत, हे म्हजे जीब, तोंडा भितराचे सर धांत आनी पिडा शिडा सामारपोवन मागता. जेजू, तुजी काकुळटा हांव मागता. तुजी कृपा आमच्या कुडीचेर वळोवन दी, जिविताचेर वळोवन दी. स्तुती करतना पवित्र आत्मा काम करता.
तर मुका म्हळ्यार तुजो प्रकाश फांको दी आनी मुका म्हळ्यार तुजो कृपा देवून येवं दी मुका म्हळ्यार शिपिडा हाजे बरे भितर शिपिडा गूण जावं दी हात काडनाकात व्हडा ताळ्यान स्तुती करात हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान व्हडा ताळ्यान हालेलुया 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 जेजूच्या नावाने उतराच्या बळान जेजूच्या रक्ताच्या शक्तीन या दोन दिवसाची शिबिरा सुद्धा गूण जावं दी सायनस प्रॉब्लेम गळ्याचे प्रॉब्लेम खातीचे प्रॉब्लेम एलर्जी जेजूला गूण जावं दी प्रेज द लॉर्ड आत काडा एक आत गळ्याचेर एका ताळ्याचेर एका गळ्याचेर असो दवरा पळय म्हाका पळय जेजू पळय स्पॉन्डलायटीस आसली गुमटी दूख आसली कित्याक हांवें दवरा म्हळ्यार बेस्टेनी सगळ्यो शिरो जॉयन जावचो जागो आमच्या नॅक सगळ्यो शिरो कुडीच्यो सगळ्यो शिरो थ्रू नॅक इट गोज टू द ब्रेन त्या खातीर शिरां खातीर मागा शिरांची पिडा आसली शिरां खातीर मागा गुमट्यांत दुखू गोळ्या दुखू गुमटेची पिडा स्पॉन्डलायटीस आसल्यांक कळ्ळा थोडी बेल्ट घालतात गळ्याक कित्याक आमचे गळो बारीक सूक्ष्म जागो ह्या गळ्याचे जेजूच्या आमोदे रक्ताचे आशिर्वाद मागया दोळे धांपा जेजू म्हज्या गळ्याचेर आशिर्वाद घाल शिरांचेर आशिर्वाद घाल रक्त कणांचेर आशिर्वाद घाल हर एक रक्त कणान शिरो आशिर्वादी जावं दीत जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतराच्या बोळान ह्या घडी हांव फरमायता ताळो दुखू जावंक प्रती सिंग करतना उलयतना हरयेपटी शेळ जावची ताळो पडचो हें सक्कड पयस कर टॉन्सूल येवचें थायरॉयड आसली स्पॉन्डलायटीस जेजू गूण कर शिरांची अस्कत काय शिरांची पिडा गूण कर तुज्या नांवान एजेकिएल प्रवादी 37 नांवा स्वरान प्रावधान कर म्हळें ते सुक्या हाडांक प्रावधान करता ताळ्याचेर गळ्याचेर आसल्या शिरांक तांच्या हाडांक तांच्या पिडेक तूं गूण जावं सर्वेस्पर देवाचे नवी जेजू क्रिस्ताचे नवी पवित्रत्मेचे नवी भगवंत त्रिंदादीचे नवी जेजूच्या उतरा रक्ताच्या बोळान आशिर्वाद देवून येवं दी सांजुजे वासाच्या मजूतीन आमकां सुटका मेळोवन दी हात काडनाकात स्तुती करा व्हडा तळ्यान स्तुती करा हालेलुया 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 जेजू तुज्या नांवान हांवें शिकयलां तुजी स्वता हांवें कळेत केल्या दया भुरग्यांचे आशिर्वाद घाल त्या गळ्याच्या ताळ्यांचे स्पॉन्डलायटीस नो प्रॉब्लेम ब्लड प्रॉब्लेम ओक्युपल प्रॉब्लेम प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सांगात म्हणया ई जेजू मोजे तय राव जेजू मोजे असताना नका माका का ये जेजू मोजे तय राव जेजू मोजे तय तू संगी असताना नका माका का प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ताचे कान बेरे न्ही म्हूण सांगलें आमचे कान थोडे पटी देवाक आयकोंक बेरे जाले आतां कानान नाका जाल्ले सक्कड आमी आयकलां कोबरो हें सक्कड आयकून आमचे कान पिडे जाल्यात कितें आयकताय तशें तुजे मोती भितर रिकता तशें मोतीचेर हें समस्या जातात तुजे दोनी हात कानाचेर दवर बेऱ्यांक ताणें आपडले बरी तो आमकां आपडूंक येतलो कानाचेर कान दूख आसा जाल्यार बोट काना भितर दवर न्हू आयकना जाल्यार जेजू एफाता म्हणटाना उक्तें जाल्लें बरी तुजे कान तो उक्ते करता ह्या कानांत नाका जाल्ल्यो कोबरो गाळी पॉझिटीव उतरां पॉझिटिव्हपण आयकलां जाल्यार म्हजे कान पवित्र कर ह्या कानान बरें आयकोंक हांव उलयल्लें बरें आयकोंक म्हाका कृपा दी जेजू नाका जाल्लीं पदां नाका जाल्लीं म्युजिका मस्त बरें म्हण आसा बरें एंटरटेनमेंट पळयना हांव पाड एंटरटेनमेंट आयकतां ते म्हजे कान पाड करतात जेजू बेऱ्यांक तुवें एफाता म्हणून गूण केल्ल्या बरी आज ह्या जाग्याचेर तुज्या भुरग्यांचेर आयकोच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल व्हडा ताळ्यान स्तुती करात हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. एफाता जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतराच्या बोळान जेजूच्या रक्ताच्या शक्तीन हांवें जरा शिबिरात शाश्वत मोटरी टच
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दोन्ही हात तुमच्या भुजांचेर दवरा, शेणातल्यार अशें भुजांचेर हात दवरा. दोळे धांपा. फ्रोझन शोल्डर, हात, फिंगर्स, रिस्ट, एल्बो आनी शोल्डर जेजू समर्पण दिवया. कित्याक म्हळ्यार दोळे धांपा, मागा. तुमकां काम करूंक रायड करतात, कंप्युटरार बसतात, ह्या काम मोबायलार तुमी करतात, ह्या तुमचे हात बारीक गरजेचे. थोडे फावटी आमकां कळना, एक हात केल्यार मात कळचे. थोड्यांक दोनी हात आसनात. आमी पळयता कितले कश्ट जातात. ह्या एक्सिडेंट जावन आमी हात बँडेज घालतना कितले कश्ट म्हूण आमकां कळटात. आमची बोटांय गरजेची. हे हात जेजू आशिर्वादीत कर. हातांची हाडां म्हणजे जावं पुरो एक पुट्यान पडला, एक्सिडेंट जाला, हात मोडला, सकट जॉयंट जावना जाल्यार ते आशिर्वाद देवन येवं दी. फ्रोझन शोल्डर, हात उखलूंक जायना. काम करता आमी, आमचे हर एक काम करचें, तोटान काम करचें जाय, ड्रायव्हिंग करचें, हात आमकां गरजेचे. हे हात आज तुका समर्पण दिता. आज मुझे हात पवित्र कर. हील माय हँड्स, हील माय फिंगर्स, हील माय एल्बो, हील माय रिस्ट, हील माय शोल्डर. जेजूच्या नांवान आज फ्रोझन शोल्डर आसा. आकुडलेलीच्या हातात ताणें हात नीट सोड म्हळें, ताणें हात नीट सोडलो, ताजो हात बरो जालो. जेजूक मात्र साद आसा. आज म्हज्या हातान मूय येवचें, पिडा, मस्त वेळ बरोवंक जायना, कंप्युटर आसून ह्या हाताद्वारे सुमार प्रॉब्लेम हांव कुडींत आसात. जेजू गोड करूं दी. म्हजे हात तुज्या हाता सारकें कर सोम्या. तुज्या हातांनी, गायांच्या हातांनी म्हजे गायाचे हात आपूड सोम्या. गायेल्ले हात आपूड सोम्या. पिडा शिडा गूण कर सोम्या. तशें साद दवर हात काडनाका, स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. बडे सुखदार, बडे सुखदेव. रे 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 रे. खुश रे 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 रे. रे 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 रे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूच्या नावानाचे शोल्डर, एल्बोज, हात रे संकट गोड जावन टच. प्रेज द लॉर्ड. तळये भेटून देवा कारखान्या, तळये भेटून देवा कारखान्या, व्हडा तळयेनी. हालेलुया, हालेलुया. तुमचो एक हात तुमच्या काळजाचेर असो दवरा, एक हात पोटाचेर दवरा. अशें पळय, नीट बसा. कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आमच्या भितरले विश्व खंयच्या स्थितीर आसात आमी नेणाव. कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, BP हे सकट आज आमकां धाड घालते आसा. जेवल्लें फूड, गॅस्ट्रीक, गॅस्ट्रायटीस, आर्थरायटीस हे सकट पीड आमच्या हाडां, संदां. आमकां 4th स्टेज कॅन्सर, आज कोणें सांगलें लंग्स कॅन्सर 4th स्टेज आसा. माग घेना ताच्या खातीर. आमकां कळना. सायन्स कितलेंय मुखार वचूं दी, पूण देव सायन्साच्यान व्हरतो. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. एक हात काळजाचेर, एक हात पोटाचेर. दोळे धांपा. काळीज तुमचें समर्पण दिवया. हार्ट प्रॉब्लेम जावं पुरो तुमकां हार्ट ब्लॉक आसा, कोलेस्ट्रॉल आसा, समर्पण दिवया. या तुमकां आस्मा प्रॉब्लेम आसा, लंग्स प्रॉब्लेम आसा, लिवर प्रॉब्लेम आसा, लिवर सिरोसीस आसा, फॅटी लिवर आसा, जेजू समर्पण दिया. किडनी स्टोन आसा, ह्या तुमच्या पोटा भितराचे तुमकां डायजेशन समज जायना, केवाद पिडा आसा, ह्या पायल्स म्हणटा आमी, गर्भांत ब्लिडींग प्रॉब्लेम आसा, फायब्रॉइड्स आसात, ह्या स्त्रिया स्तनाचे कॅन्सर आसा, ल्हान एक लंप येवन थोडे पुटी ते कॅन्सरा पडोवन पुरो जेजू गूण कर म्हूण मागया. आमच्या भयण्यां खातीर आमी मागया. आमचे भितरले विश्वे, ದೊಡ್ಡ ಕರಳು, ಚಿಕ್ಕ ಕರಳು, ಜಠರ ಎಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶ जेजूक समर्पण दिया. पॅन्क्रियास भारी गरजेचे, शुगर प्रोड्यूस करचे. आमकां आमच्या भितर अशे हर्निया, एपेंडीस, गॉल ब्लॅडर, ल्हान विश्वे आसात. आमकां पळोवंक दिसनात पूण आसात. जेजू ह्या जाग्यार आमी आयल्या, ते सारकें कर, गोड कर. म्हाका कळीत नातली पिडा भितर सबार फुडें डॉक्टरच्या स्टेथोस्कोपा समेत पिडा मेळना. ती कसली पिडा म्हज्या कुडी भितर आसा, एलर्जी आसा, म्हाका जिरवणीची सकत तूं जी जेजू गूण कर. जेजू तुज्या अमूल्य रक्तान म्हजे कोड धुवन नितळ कर. ह्या कुडीचे तुजी दैवी सकत देवून येवं दी, दैवी उजवाड देवून येवं दी. ह्या घडये कुडीच्या पिडयेंत वळवळ्ळी, ICU, MICU, NICU, वेंटिलेटर आसची, ट्रॅकियोस्टमीचेर आसची, कोमार आसची, त्या पिडेक ताका खातीर आमी मागता. ताका जतन तुमच्या वैज नर्सांचेर आशिर्वाद घाल. आमी मागता सोम्या. आमच्या कुटुंबांत हांगा येवंक जावना, पिडेंत आसात, अंतुळणार आसात, तांच्या खातीर मागता सोम्या. आमच्या कुडी भितर तुजी राज, तुजें सकत देवून येवं दी. तुमचो वखद आमकां. जेजू 38 वर्सां तळ्याला गेसले आपुडले, मेल्ल्या लाजराक जीव दिलोय, कुरड्या दोळे, तोट्या पांय, मोन्याक उलोवन बेऱ्यांक आयकोचे बरे गेले. खिणा भितर तुका आसात कितेंच ना. हे जेजू
हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण हांव पाती येता वय तुजी भलायकेची काकूळट म्हाका जाय म्हज्या कुडी भितर जाय. हात काडनाकात स्तुती कर तुमी मागा. हालेलुया 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 वडा ताळ्या. हालेलुया शेजूच्या नावान अच्छा शेजू कुडी भितर आसचे हरिय विश्व रक्तान दुधी तळकर हार्ट लंग्स लिव्हरस ब्रेस्ट अभिषेक कर. शेजू फायब्रॉइड्स असल्यार युट्रस गर्भाशयाचेर भुरग्याचे तकले भुरग्याचे देणे ती गर्भात भुरग्याचे अभिषेक कर जेजू भितर एक विश्व शेजू बोट कर टच कॅन्सर बारीक पिढा व्हायरस दोन्ही हात तुमच्या पेंगटाचे दोर असे पाठीचे दोळे धांपा नीट बसा. साथ जाता जाल्यार फाटीचो कोणो आपोडा. आमचो कोणो फाटीचो कोणो बारीक गरजेचो. थोड्यांक डिस्क प्रॉब्लेम आसता, फाटीचे प्रॉब्लेम, पेंगटाची दूख आसता. कित्याक म्हणल्यार मुस्तवेळ बाग घेतात, ऑफिसान बसतात, बायकार वेतात. आज जेजू ही पेंगटाची दूख फाटीचो कोणो एजेकिएल प्रवादी 37 hours रुडा सारता. सुक्या हाडांक जीव दिल्लो देव फाटीचो कोणा पडटा आनी सगळीं हाडां आर्थरायटीस कितें सकट पिडा आसा समारपण दिया. डिस्क प्रॉब्लेम आसा, 12 जाणां बेड्डार हांतुळणार रत्ता आसात तांच्या खातीर मागया. आमचे फाटीक दूख उगवून करच्या खातीर सर्वेस्पर देवाच्या नांवी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्रत्मेच्या बळान मागता. तशेंच आमी हात धरून स्तुती करया. हालेलुया 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 बडे ताळ्या. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू पवित्रत्मेचे सत्य फाटीचे रक्षण पेंगटाचे रक्षण गाड्याचे रक्षण घराचे रक्षण गोड दोन्ही हात तुमच्या दोंपरांचेर दवरा. दोंपराकांड कीप युअर हँड्स ऑन युअर नीज. दोळे धांपा नीट बसा. आज सगळ्यो गांठी संधिवाता म्हणटात. आर्थरायटीस म्हळ्यार हांवें संधिवाता गांठी कितें म्हळ्यार आमकां सबार पोटी गांठीची दूख सुरू जाता. मस्त जाणां मलगाडी कंप्लेन करतात गांठी दूख. जेजूच्या नांवान गांठी दुखीचेर आशिर्वाद देवन येवं दी. जावं पुरो तुमी फुटबॉल खेळटाना, सायकल सोडटाना, वाहन आणून पडोवन हाडां फ्रॅक्चर जाल्यान जेजूच्या नांवान ती आशिर्वादी जावं दीत. जेजूच्या नांवान आमच्या कुडीच्या हर एका हाडांचेर विशेष मापान आमकां चलोवंक सकत जाय. आमची दोंपरां आशिर्वादी जाय जय, एंकल आशिर्वादी जाय जय, चलोवंक कोडू पेंगटाची हाडां सगळीं हाडां अभिषेक जावं दीत. आमचे पांय देवाक नाका जाल्ल्या कडेचे नाकात. आमची मोत देवा नाका जाल्ले चिंचे नाका. आमचे हात देवा नाका जाल्ली कामां करची नाकात. तर आज हे पांय हे कोड सगळोच जेजू तुका हांव समर्पिता. ह्या म्हज्या कुडीचे ते मास, ह्या कुडीचे हर एक कोड कॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड बॉडी मायंड एंड सोल तुका समर्पण दिता. दिवंक म्हजे लागीं आज नव्यान कितेंच ना. हे कोड तुका समर्पण दिता. हांव मागता म्हजे खातीर मात्र न्ही सक्कड म्हज्या कुटुंबादारां खातीर तुमच्या हाडांचेर हात दवर न्हू. संडांचेर देवाचे आशिर्वाद देवन तुमच्या खातीर वडा ताळ्यान स्तुती कर मागा. हालेलुया 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 जेजू तुझ्या नांवान तुझ्या उतराच्या बळान जर हाडां गांठीची दूख पयस आसूं, आर्थरायटीस पयस आसूं, जेजूच्या नांवान ही स्पर्धा पडोवची. आज एक टच सक्कड उभी रावया. एकामेकाचे हात धरा. होल्ड युअर हँड्स. हात वयर उबा राहा. तुम्ही आता तुमच्या खातीर मागा नाकात. कोणाचे हात धरल्यात पळया तांच्या पप्पा मम्मी भाऊ एका म्हणून आमी चेन कशी आसा पळय एक आंकडे ताका लागून आसतात. तशेंच आमी एकामेकाचे हात धरल्यात म्हळ्यार तांचें कुटुंब, तांचे सगळे खानदान कुटुंबाची सगळीं मनशां खंय आसूं दी हांगा गांवांत परगांवांत सगळ्या संवसारार आशिर्वाद. दोळे धांपा तांच्या खातीर मागा. तांच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या खातीर मागा. तुम्ही कोणाचे हात धरल्यात सगळ्यांचेर हांगा देवाचो स्पिरीट आतां देवान येता. पेंतेकोस्ता आशिर्वाद जाल्ल्या बरी तो आमकां आशिर्वाद करता. शताधिपती सांगले एकच एक उतर सांग सोम्या म्हजो सेवाक बरो जालो. तो घरा येताना जायरेच्यो तुवें जीव दिलो ताणें. आज तिस्त सकत तुमच्या हातांनी वळटा, कुडीन वळटा.
सर पिडा शिडा हांगा बरोवन दिली ते सावा हांगा तुमचे मध्ये कुडीन पिडा आसा आमी मागले परत तुम्ही दुसऱ्या खातीर मागतना तुमचेर आशिर्वाद वळटले व्हडा ताळ्यान स्तुतीकर मागा हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान जेजू आज या मुडीपू सांजू देवासाच्या पायातळी आयिल्ली ह्या स्वतःच्या दिसा विशेष वासून सोमायच्या क्रिस्ता दिसा हांगा घरच्यांनी नवेन सगळ्या लोकांचेर आमच्या वंशावळीचेर ते हत्यार बंदड शिरापाका लागना जाऊ दे जेजूच्या रक्तातून नितळ जाऊ दे जेजूच्या नावाची सगळं देव करिस्तातान वळवू दे तांकां सुटका तांकां भलायकी तांकां अभिषेक देव दे टच हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तळये बिडून देवा कारकांचे व्हडा तळये दोन्ही हात तुम्ही म्हज्या कुशीन अशे गुंडया म्हज्या खातीर मागा एक घडीभर मौनपणे मागा शिवमोगा म्हज्या DSCC खातीर मागा येशू स्पर्श आमच्या पंगडा खातीर मागा हांवें घरचे मिसांव 26 वर्सां जावन म्हाका ताणें बोल्ड दिलां ताका जाव महिमा आज आमचो गोवळी बाप 60 वर्सांचो अधिक मान अधिक दोतोरो फ्रांसीस सेरावो तांचो जल्म दिवस आचरण करतात आमच्या DSCCन मिसांव DSCs 18,500 असो लोक मात्र कश्ट आसात अभिवृद्धीक मुस्त संपन्मूल ना देवपणी तितली नांत पूण ते तांणी करचे प्रयत्न आशिर्वाद जावं दी विशेष मापान आज तांचे खातीर मागतना आमच्या DSCCच्या सर आजाकां खातीर मागया म्हाका वोकेशनींच्या दैवीक आपोवणी मेळच्या खातीर सेमिनरी शिकची भुरग्यां खातीर मागा म्हाका दिलांच्या ICUM मिसांव YCS YSM मिसांव लिजन ऑफ मेरीस आत्मीक दिरोक्तोर कारिझमॅटीक आत्मीक दिरोक्तोर तशेंच विन्सेंट डे पौल आत्मीक दिरोक्तोर रिजनल आत्मीक दिरोक्तोर कारिझमॅटीक असो DSCCचें पत्र चलोवचें आनी अशें म्हाका वोकेशन डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ताणें दिल्लें सक्कड करूंक कुरपा दिवन दी जेजू दावोंक बोळ दी घटाय दी आमच्या सर लोकांचेर आशिर्वाद मागा सगळ्या कर्नाटकाच्या 14 DSCC खातीर आमचे मंगळूर DSCC खातीर गोवळ्या खातीर अधिक मनादी दोतोर पीटर पॉल सल्टाना हांगा सुविकार मनादी बाप म्हजो मित्र आसिसी रेबेल्लो आसिसी तांचेर आशिर्वाद देव घालून दी तशेंच हांगाचे विकास पाद्र्याबाचेर हांगा कुमसार आयकूंक आयिल्ले पाद्र्या तांकांय आशिर्वादान भरून दी हांगा हर एका शुक्रारा नवेन करूंक येवचें पाद्र्या मुखल्या दिसांनी चड आशिर्वाद आमी पळोवचे बरी जेजू स्वताचो दीस आज आमच्या भारत गांवा खातीर मागता हांव सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर मागता हांव विशेष मापान आज सुवार्ता प्रगट करून म्हाका तुवें दिल्ल्या बोळा खातीर मागता आसतना ह्या भुरग्यांच्या मागण्या आयकून म्हाका दिल्ली त्या हांव आशिर्वादीत कर म्हण मागया हालेलुया 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 व्हड्या ताळ्यान Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजू तुज्या नांवान म्हजे मिसांव तुजे पवित्र eucharist समर्पण दिता काळ्या बोळ कुडी बोळ मुंजी तसल्या बोळ अंतर बंद मोदळे जावरात तुझ्या गोवळ्याचेर आशिर्वाद घाल सगळ्या संवसाराच्या युवकांचेर आशिर्वाद घाल हे मिसांव आमी करता आसतना कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तसंच नव्या नांवान त्या आशिर्वादीत कर म्हण मागता touch me bless me touch my people touch my bishop oh Lord hallelujah एक घडी भर दुनियात आमच्या काळजाच्यो दवरया दोळे धांपया जेजू हांव मागता डिवायन वर्डाद्वारे हे रेकॉर्ड करून ती डिवायन वर्डार घालतना ह्या मुडीपू जाग्याचे बगेवन पळोवन मुडीपू जाग्याचे पवित्रपण सांजुजे वास बापाच्या पांया तळी येवंक तांकां आशा आसा पूण तांकां जायना हांतुळणार आसात पिडेंत आसात पयशिल्ल्या गांवांत आसात तर हे डिवायन वर्ड चॅनलान करचे प्रयत्न हाचे द्वारे तुजी सुवार्ता संवसाराच्या कोनशांनी पावोवन दी ह्या आराधनेचे आशिर्वाद हांगा जमलेल्यांचेर मात्र न्ही कोणाक हांगा योग जावंक ना ह्या माझ्या द्वारे पळयतात युट्यूबाद्वारे पळयतात थंय ती आशिर्वादी जावं दीत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे आशिर्वाद तांचेरय देव दिवं दी म्हणून आमी मागता सकट दिंबी घालया हे आशिर्वाद घेतना तुमी असल्या जाग्याचेर दिंबी घालचे हे देवाडा साक्रामेंता गायन गावन सुमेचे बेसांव जोडून घेवचे Oh
तुया देवा विशेष सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडुणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. विश्वास तुझो दवर सोमयाचेर तुझ्या सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा. तुका रसलोलो सोमी तुका सांबाळतलो दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो. आयल्या बली भेटो तेंपलांत तुज्या पातळ बाराच्या ल्हाना बावडा संगीवणी तुका राया संसाराच्या आयल्या बरी भेटो तेंपलांत तुज्या पातळ बाराच्या ल्हाना बावडा संसाराच्या केलो करतो तुझो वैभव वयता तुका हरयेची वाकणटाक महिमा सूर्य सुंदरेम दोंगर तूं मन करपे सारो. बरी भेटो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या न्हू एका कुटुंबा स्पिरितान ह्या मेजा भोंवती आमी सांगाता जमल्या. आईची देवस्तुती मोरयेक लाभलेले खरे स्वातंत्र्य आमचे कन घेवया म्हणलो संदेश दिता. आज आमी 2 विभिन्न स्वातंत्र्याचे फेस्त आचरण करता. भारत देशाचो स्वातंत्र्य दिवस आणि मोरये मायेच्या स्वर्गावरणाचे फेस्त. पयल्याचो राजकीय तशें सामाजीक स्वातंत्र्य तर दुसरे आत्म्या कुडी समेत सरकार सोडून स्वातंत्र्य अनुभव केल्लो संतोषाचो दीस. स्वातंत्र्य एका राष्ट्राक एके व्यक्तीक मेलचे अवश्य देणे. ह्या देण्याच्या श्रेष्ठ शिकाराक पावल्ली मोरी माय आमच्या स्वातंत्र्याक ह्या जिविताक ती भरवसो जावन आसा. देखून सर्गावरण मनशाकुलाचे भरवशाचे फेस्त जावन दी म्हूण ह्या एवकारिस्तीक बलिदाना वेली मागया. एक घडीभर आमच्या हात जोडया दोळे आमी दंपया. ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पदकां ओळखून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार ओळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक
आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत भगवान सदां सांगता मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. सोमिया काकोळकर, सोमिया काकोळकर, क्रिस्ता काकोळकर, क्रिस्ता काकोळकर, सोमिया सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवस्ता तुझ्या सर्व राष्ट्रांच्या धन्या आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें अवकार मरयेक कुडी आत्म्या सयत सर्गीच्या महिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो. ही एक तुझ्या जाणवयाची आनी मोगाची वड कोणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेताव. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या काल भारत मातेची सुमेज भुरगीं सर वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सरगार सुखेस्त जिविताची भरती भोगूंक फावो. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उक्तपण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा सर्गी देवाचे मंदिर उक्ते जाले आणि त्याच्या सोल्ल्याची पेट तांतू असलेली दिश्टी पडली.
तेदवा अंतरळी एक वड कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्यो नेसलेली, तिच्या पायांतळा चंद्र आणि तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकोटो. तेदवा अंतरळी आणि एक कुणा दिश्टी पडली. एक महासरप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आणि 10 शिंगा. ताचे हर एक तकलेर एक मुकोटो. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मारन जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रस्तुत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगे भंय पडलेल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हणून तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस तो लोंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रा वयर राजवटकी चलोवन नेमलेलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आणि ताच्या शियसना हुजीर तक्षण उखल व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पळण धांवली. तेदवा सर्गार वडयेक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारान आयले. देवाची पदवी आणि राजवटकी आणि ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. तुझ्या उजव्याक बसून आसातीस पाटाची राणी. तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक तुवें आनी हांव सांगता ते चिंतून पळय. तूं सोकाशालो आनी माय बापाचे घर तूं विसर. राय तुजे सुरपायेक भुलतलो. तूं सोपती तो ताची सेवा कर. ओपेच्या तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओपेच्या तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पात्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, हातांनी जाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवान उठयला. मरान पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरान आयले, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवानपण येता. जशे हादावन ते सोमेस्त मोडटात, तशे क्रिस्तांतय सोमेस्तांक जिवान उठयतले. पूण हर एकल्यांक ताचे ताचे सत्य प्रकार. सगळ्यांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान असलेल्या सोमेस्तांक. उपरांत येतलो हंत, जेदवा सर्व राजवटकी अधिकार आनी पदवी
तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपोवन दितालो. कित्याक देवान ताच्या वैरीक पांयांतळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणे पडाव जातालो तो वैरी मरणस. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. देवदूताचे कोर संतोषाने उल्हास पावता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धावी गेली. थंय जाकरेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमनलेली तूं कितली भागी. तवळू मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या ताराकातय संतोशान ओडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भगेवंत ताचें नांव. आपणाक बियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळतू. संततावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदाराक उंचशेनाथावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवण्याक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततीक सदांकाळ. मरी 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Hallelujah. अर्घां तुका सुमयान जेजो. होगळाप तुका सुमयान जेजो.
मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या वर्सां आदी जाल्ले घडीत हांव एका पिरगजेक मिसाक म्हणून वचोंक बस स्टँडांत हांव देवो न्हू त्या इगर्जेक वेता म्हणटा आसतना एकलो व्यक्ती म्हाका मुखार मेळ्ळो आनी हो व्यक्ती कथोलीक जावन आसलो मुखार मेळ्ळो हातांत एक बायबल आसलो आनी ताणें म्हाका सवाल विचारले फादर तुमी खंय वेतात म्हणून म्हाका एक तर जालें कितें म्हळ्यार कथोलिकान अशें सवाल विचारचें तुमी खंय वेतात म्हणटाना इल्लो दुबाव मारलो हो खंय कथोलीक सभेंत आसा गी ना गी म्हणून आनी तो दीस वस्तू दिसोन आसलो ऑगस्ट 15 तारीख हांवें म्हळें हांव इगर्जेक येते आसा आनी दक्षिण तो म्हणूंक लागलो आज कितें विशेश त्या वेळार म्हजो दबो खरो जालो हो कितें गी म्हजें हांव सवालां आनी जाप आशेता म्हणून हांवें म्हळें हांवें इल्ली तकली उपयोग केले म्हळें आज भारत गांवाक स्वातंत्र्य मेळ्ळो दीस आमच्या भारत गांवा खातीर मागोवंक येता म्हळें आनी तो म्हणूंक लागलो तुमी कथोलीक आनी हे फेस्त करतात न्हय गी त्या वेळार 100% शुअर तुमी कथोलीक म्हणटाना आनी कथोलीक भावार्थ सोडला त्या खातीर आतां ताका बायबल आयला हाका आतां जाणवाय मेळ्ळ्या तो कथोलिकाच्यो न्हू बी साहेबाच्यो न्हू पाप साहेबाच्यो व्हडलो मनीस जाला तो त्या खातीर आतां बायबल खाण गेला ताणें हांवें म्हळें वय आमी आचरण करता मोरयेचें स्वर्गावरण म्हणजे असम्शन असमसोन फेस्त आनी तक्षण तो म्हणूंक लागलो फादर तें बायबलान खंय बरोवन आसा जाय गे म्हाका आनी हांवें ताका सांगलें तें बायबलान बरोवन ना तक्षण ताणें चिंतलें वर्ल्ड कप जिखल्या बरी भारी संतोश जालो ताका ताणें म्हाका सुलवयलें न्ही त्या खातीर ताणें म्हळें तुमी बायबलान बरयनातलें फाती येता तुमी पदऱ्याक तशें तुमी सिस्टरां अशीं आतां ताजी लदीन सुरू जाली ताका हांव पुरो आयकलें कितें म्हळ्यार आमी आयकचें एकमान सोसीचें मागीर हांवें ताका सांगलें आल्या रे बाबा बायबलांत मोरी सर्गाक गेली म्हणून डायरेक्ट बरोवन ना पूण म्हाका सांग मोरी जेजूची आवय गी आवय आवय इजू ताका बुडव्यान इजबी हाडली की वय हाडली तरी जेजूची आवय म्हूण सतमान टायम वय पूण ती मेली आनी तिका पुरला म्हूण बायबलान खंय बरोवन आसा बायबलान दाखय म्हळें हाका जाय गी तेंय बरोवन ना बायबलांत हांवें म्हळें आमकां पाद्र्या बांक बिसाहेबांक कातोलिकांक कांय गोत्तू ना तूं कातोलीक सभा सोडना आतां व्हरतो पास्टर जाल्या की सिस्टर जाल्या की मिस्टर जाल्या म्हाका गोत्तू ना तूं म्हाका सांग आतां तो कात्रीन शिरकोन पडलो कोणा पास मांडूंक येता पळय तांचेर पास पडटात सुवार्ता तमाशे न्ही सुवार्ता आर्ग्युमेंट न्ही सुवार्ता एग्रीमेंट प्रेज द लॉर्ड सुवार्ता कॉपरेशन न्ही कॉम्पिटिशन न्ही कॉपरेशन सहकार एकामेकाक ताज्या उपरांत ताका कितें सांगचें हांवें म्हळें तुवें म्हाका रावयल्लें हांवें तुका रावयल्लें न्ही आतां तुवें सांगना शिवाय हांव हांगा वचना मिसाक लेट जाल्यार वडना मागीर पळयता सांग म्हाका तो सगळो कालुबुलो जालो ताज्या उपरांत हांवें सांगलें हाळ्या रे बाबा हांव सांगता तुका बायबलान बरोवन आसा खंय हांव सांगता तेजे कडेन नवो सल्लो मात्र आसा हांवें म्हळें नवो सल्लोय पोरनो सल्लोय दोनी बायबलत टेन्शन करनाका पळया बायबलांत 17वा वासवर आसा काड म्हळें काडलो माते वासवांचेर वाचलो ते एक जेजूचें रुपांतर आसा कितें आसा रुपांतर तांणे काडले आनी वाचले ना तूं बरोवन आसा जेजू रुपांतर जालो आनी ताका कोण दिश्टी पडलो आमच्या कातोलिका कडेन विचारता हांव कोण दिश्टी पडले मोइजे आनी एलियाक तशेंच देवान वयर आपोवन व्हेल्लें बायबलान बरोवन आसा मोइजे स्टॉप हांवें सांगलें मोइजे कोण मोइजे व्हडलो प्रवादी वय मोइजे व्हडलो प्रवादी पूण एकल्याक मारून दावरलो ताका देवान कोलार अर्दान फाटीं हाडलो इस्रायल परचे चलय म्हणलें देवान बेतकाटी एक पुटी मार म्हणलें आनी 2 पुटी मारली निमाणें ताका थंय बसयलेका वचोवंक जावना देवान ताचो मोग केलो ताणें देवाचो मोग केलो ताका तो मेलो बसयलेका वचोवना ताणें म्हळें मेल्ल्या काडता म्हजी हाडांक काडा बसयल्ल्या गांवांत पुरा बायबलान बरोवन आसा नंबर्स बुक ऑफ नंबर्सान बरोवन आसा संख्याकांडा म्हणटा आमी गणन आनी तो मोइजे जावं बरो अस्कत काय आसली इस्रायल परचे चलयले ताका पुरला ताची हाडांक आनी आने कडेन पुरा म्हणला मोइजे आज कोणा दिश्टी पडला कोणा दिश्टी पडला जेजू तर कुरपेन बरलेली देवानन सुयसून काडलेली मोरी खंय आसतली हांव कातोलीक जावन पाती येता तिका स्वर्गावरणाक देवान आपोवन व्हेलां देवा सांगाता ती आसा ओ म्हजो भावार्थ आतां जायत फादरान हे पुटी म्हणी मेळ्ळें खंय मेळटा तो म्हाका थंय हांगा हांवें विचारलें खाले म्हणी सवालां आसात की ना फादर कांय सवालां ना फादर म्हणटा सुमार वर्सां पंगड सोडून गेल्लो आतां परत कातोलिका फाटी आयला म्हज्या भाव भयणीनो सुवार्ता कन्फ्युजन न्ही कन्फ्युजन हाडचें सैतानान
तुम्ही आयचे हांव चिंता पयलें वाचप आयकल्यार 12वा आवाजवर उगडापण ग्रंथ 11वो आनी 12वा तुम्ही वाचल्यार 12व्या आवाजवरांत 17वी ओळ आसा. 17वी ओळ आज वाचल्यार तुम्ही अशें बरोवन आसा, त्या सर्पाक त्या स्त्रियेक सोलवंक जावना. त्या खातीर त्या सर्पान कितें केलें, वचून दर्या वेळेर रावलो आनी कोण जेजूची परजा जावन जेजूक साक्ष दिता तांकां ग्रासूंक म्हणून तो थंय रावलो. म्हळ्यार जेजूक पातयेवच्यांक, जेजू विशयान सुवार्थ परगट करच्यांक कन्फ्युजन मती घालतास. तुम्ही मोरयेक आराधन करतात, तुम्ही तें करतात, हें करतात, हें सकट फोट पवित्र कथोलीक सभा आराधन करता बापा पुता पवित्र आत्म्याक येवकारिस्तांतल्या सोमयाक. उरले आमी नोवेना करता, गौरव दिता. बायबलान सांगला प्रावाद्याच्या 10वा वस्वर माथ्या वसवांजेल प्रावाद्या सोमान दिताय तो प्रावाद्य सोमान तुका मेळटा, तुका आशिर्वाद मेळटा. सांता भक्ता गौरव दी, तुका मेळटा आशिर्वाद, देवाचे आशिर्वाद. देव तांच्या मरिफात काम करता. त्या खातीर पयलें आमी दुबाव करूंक नजो. आज स्वर्गावरण खरें आनी हें आमच्या बाबसाहेबांनी 1915 घोशण केलें. सर्गाक तिका आपोवन वेला सर्गाक कित्याक म्हळ्यार जेजूचे 12 जाण शिस आसले, एकलो शिस जुगातकर मेलो, ताच्या जाग्याक आनी एकल्या विसलो. ह्या 12 जाणांत एकलो मात्र ताचे नॅचरल स्वाभावीक मरण पावलो. उरले पुरो मर्तीर मेल्ले पुरो आतां काय ते जेजू सांगता आसात 12 कुळयेचे 12 आपोस्तल थंय सर्गार आसात. उगडापण ग्रंथांत बरोवन आसा. पूण ह्या 12 आपोस्तलांत मोगासो आपोस्तल पयलो बाबसाहेब कोण? पेद्रूक जावं आंद्रूक जावं जेजून परत पाटी इंडियाक धाडलेंगी, धाडलेंगी परत जिवन जाल्या उपरांत धाडलेंगी ना. पूण एकल्याक मात्र सर्गा संवसाराच्या राणयेक धाडलां. कोण ती? मरियम. ती जें दर्शन मेळ्ळें जागे पळय आज आमच्या DSC हरिहरा म्हणून आसा, थंय तुमी आयल्यात जावं पुरो, ना जाल्यार हांगा वेलांगणी म्हणून आसा. तुमकां गोत आसा कितलींशीं दर्शन. हांव गुगलार सोदतलो एक फुडें आर्टिकल बरयतना. सुमार तिने दिली दर्शन 2060 जाग्यावरून चड आसात. मेन जागे मागीर आनी सबार अपारेजन्स ग्वादालुपे, लुड्स, फातिमा, गाराबांडल अनेक सबार जागे आसात. म्हळ्यार तिका पुरुलें जाल्यार स्वर्गारोहण जायना म्हणून जाता. आमी देवा सांगत आसता. पूण तिका विशेष भाग दिले. कित्याक देवान तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गाक केले. तिका आनी जेजूक विशेष बापान मेळ्ळें भाग. जेजून मरण सोलवयलें आनी तिका त्या पवित्रपणाच्या देवाचे ते कृपा सगळ्यांक मेळना. देवाची कृपा तो दिता आनी ती थंय आसा. थंय जावन बापान मिसांव आनी की करते आसा मोरी माई. त्या खातीर मोरी माई मिसांवाचें पावरफूल हातेर, बळवंत हातेर. त्या खातीर आमी ल्हान आसतना तेर्स म्हणटा. तेर्स आमकां शिकयलो न्ही, मोरयेची कंतार आमकां शिकयली. सांपूर आमच्या देवळांत व्हडली जणवाय आमकां नातली, पूण आमची भक्त आमचो भावार्थ गट आसलो. त्या खातीर म्हाका भाव भयणीनो आज असल्या वाचपाच्या आदाराचेर आज तिणें बारी सांगलें सक्तेवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यांत. कोणें केल्यांत ती? सक्तेवंतान. तेजें आज ती एलिझाबेथी भेटूंक येता. पळय तिचें कळतेपण. 3 विशय आज हांवें हर एकल्यांक सांगचें. मोरयेच्या विशयांत कोणी नाका जाल्यार उलयल्ल्यांक 3 विशय हांवें विचारचे. 3 विशय मोरये ते आसले म्हाका ते प्रेरण जाल्ले जावन आसात. पयलें मोरयेचें विधेयीपण, दुसरें मोरयेचें समर्पण, तिसरें मोरयेक देवाच्या उतराचेर आसलो कंडबोर्त. इंग्लीश भाशेन अशें म्हणटात प्रोफाउंड ओबिडियन्स टू द विल ऑफ गॉड, टोटल सरेंडर टू गॉड and a complete trust in the word of God. ವಿಧೇಯತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭರವಸೆ. पहिली येऊ अविधेयी जाली, दुसरी येऊ विधेयी जाली. रोमाकारा बरयलें 5वा वासवर. पयले आदाव कोण आसलो? येवेसो भरतार आदाव. ताणें कितें केलें? ताणें मरण हाडलें. दुसरो आदाव ह्या येवेसो पूत. तें आमकां हो सांगता, पाऊल सांगता ताणें आमकां जिवीत हाडलें आनी विधेयी ती जाली. पयले सैमाच्या पता कितें? अविधेयीपण. आनी कितें केलें? ही विधेयी जाली. विधेयी जाल्ल्यान देवान तांकां उंच उबारली. विधेयी जाल्ल्यांक तो उंच उबारता. हा सबारपण रे आमचे कडेन काम करचो आत्मो खंयचो कोताय? अविधेयीपणाचो आत्मो. खंय अविधेयीपणाचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य ना. तें खंय घरा भितर, कुटुंबा भितर, इगर्जे भितर, पवित्र सभे भितर अविधेयच्या आत्म्या स्वातंत्र्य ना. तो अविधेयपणच्या आत्म्या पडटा म्हळ्यार ताच्या हातान पडटा, सैतांच्या हातान पडता. तो ताका वीद वळी करता. मोरये येतावन आमी शिकचे. पयली देख, दुसरें
समर्पण. पळया आमी कितें करता, वय म्हणटा मागीर कंप्लेंट दिता. आमचे कंप्लेंट आहा तुका दोळ्यान की तूं खंय आसाय. पूण मोरयेने कशें कंप्लेंट दिवं ना, एकच कंप्लेंट आहलें हांव काजर जावना कशें भुरगें जावचें गर्भ जावचो. ताका देव म्हणा लागलो पवित्र आत्मा तुजेर सवळी घालतली. तें मोइशाका जुजेकी कळ्ळें, दोगांकी कळ्ळें. त्या खातीर भगवान कुटुंबांचें. आनी ताच्या उपरांत तिणें हर एक वाट मेट दोगांनी समर्पण दिलें. तिका देवाची आवय जाता म्हणटा ती एसी रूम दिवना देवान, रूम ना तांकां. गाडवाचेर भुरग्याक आनी घेवन धांव खंय इजिप्तांत धांव. कितलीं महिलां, 1000 महिलां. देवाची येवजण तांच्या त्या समर्पणा भितर आसली. आज आमी चिंतचें भलायकी आल्यार मात्र देव आमच्या सांगाता आसा, देव सगळ्या सांगाता आसा. भगवंत अल्फोन्सा तेजें जिवीत पळया, पाद्रे पियो ताजें जिवीत पळया, जुजे वास ताजें जिवीत पळया. तांणी कितें केलें? सरेंडर. आज पिडा येवंक पुरो, कश्ट येवंक पुरो, अंकर येवंक पुरो, भावार्थाचे दाडी येवंक पुरो, आमचें थंय समर्पण मोरये बरी आसा जाय. मोरये म्हळ्यार तुज्या पुता पिशा लागला. हो जुजे सोपूत नाही गे, मोरये सोपूत नाही गे, सुतारे सोपूत नाही गे. थोडे फावटी म्हणूंक पुरो हे हाज्या कडेन काही येनातलें. हो फ्रँकलीन गे आतां जो बाबय शेतकारी तांच्या कडेन जेवंक येनातलें म्हणून दित. आमी समर्पण दी जाय. हिणसिता थोड्या फावटी, दणसिता थोड्या फावटी, आमच्या विशयान अपप्रचार करतात, हक मान करतात. कसाय तुजी नदर बरी आहे बरी सोमयाचेर. 26 वर्सां सुवार्ता परगट करतना आयकल्याक मन सुमार आसात. पूण एका कारणान मन आयकाचे सोडी जे सुमेच्या नदर घाली जाय. खंयच्या ह्या जागाके खंयच्या रिलिजियसाके सोडनांत बियेच म्हणून ना. 34:5 ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು 5 साम सांगता, कीर्तन सांगता, ताचेर नदर घाला तुमची मुखां म्हळ्यार पर जळटली, लजेंती केलीच पावची दान. Look at him and be radiant, your faces will never ever be ashamed. समर्पण उडास दवरा. आज म्हणजे जिवितांत समर्पण विशेष बापान बापय पोतू ह्या भुरगीं आवय घरा आसतना तुमकां समर्पण भारी गरजेचें. थोडे फावटी दुखाची गडितां येतात पूण मागणें खंय आसा समर्पणा सकत मेळटा, सरेंडर. त्या खातीर आमी गायता न्ही सगळो जिजू समर्पिता. बेश्टें गायना गायना. समर्पिता म्हळ्यार कितें? आज तुमी हांगा कित्याक आयल्यात? समर्पण करूंक आयल्यात. हर एक येवकच आमी समर्पण करता. आमची भुरगीं बाळां, आमची पिडाशिड, आमचे कश्ट हांकां समर्पण करतना देव जैत दिता. तिसरें, देवाच्या उतराचेर अखंड बरोवप. पळया मोरयेक तिणें उतराक काळजान मात्र जागो उदारी मात जागो दिलो न्ही, काळजान ती जागो दिलो. त्या खातीर तिणें कितें म्हळें? तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. ताजे उपरांत उबावूंक कसो ना ती. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी बापय म्हणून जेजून विचारतना जेजू कळीत आसलें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतली ती म्हजी आवय, ती खरी आवय. आनी तुमी कोण चलता ती म्हजी आवय बापय जातले. आतां काना शारी ते लग्ना वेळार मोरयाच्या पगार ना, जुजे वास खंयचे सांत हाज्या पगार ना, तांच्या मोरिफा जेजू करता. त्या खातीर सांतान तोंडच्या हातान बाळोक जेजू तुमी पळयता तें सगळें तांचे मोरिफात जेजू करता. कित्याक? तांकां देवान ताच्या हातेर जावन विंसून काडलां. साधनां ती, दे आर द इन्स्ट्रुमेंट्स. मग अशें भाव भयणीनो, कानाशारी तिणें म्हळें पुता लागीं पूत कितें सांगता तें करप. हांवें सांगचें न्ही. तर मोरयेचें मिसांव कितें, सांता भक्ताचें मिसांव कितें, पवित्र सभेचें मिसांव कितें, जेजू कितें सांगता तें तुमी करा. आमकां जाय जाल्लें बरो करूंक आमी न्ही, क्रिस्तांवां न्ही, कथोलिकां न्ही. आमकां जेजू न्हू वाट दाखयल्या. पवित्र सभा ती स्वताची वाट आमकां पवित्र सभेद्वारे ह्या आमच्या गोवळ्याद्वारे ह्या जाकाद्वारे शिकयता. त्या खातीर देवाच्या उतराचेर अखंड बरोव असो. कित्याक? पवित्र आत्म्याची तलवार देवाचें उतर. एफेसकारां बरयलें पत्र 16 17 वळ. सांत पावली सांगता 16 10 वळ एफेसकारां बरयलें पत्रांत निमाणें एक उतर सुम्या संगी रावन बळोवन जाया ताजीच पदवेदार सकत तुमची जावं दी म्हळ्यार पवित्र आत्मो. त्या खातीर मगोच्यो भाव भयणीनो, मोरी आमच्या सांगात आसा म्हळ्यार पवित्र आत्मो, बापूत पवित्र आत्मो थंय आसा. तसली सकतेवंत आवय, आशिर्वादीत आवय ती, देवान विंसून काडलेली, देवान आमकां दिलेली. आज ती आमचे मदें आसा, आमचे खातीर विनवणी करता. तेर्स आमी तिच्या सांगाता मेळोन तेर्स करता. तिका तेर्स गरज ना, तिच्या सांगाता सांता भक्त सांगाता आमी मागता. त्या खातीर आमी 20 मिस्तेर आसात न्ही गी, आमी करचे ते देवा बापा पुता पवित्र आत्म्या भगवंत त्रिदादी. दुसरें, आज भारत गांवचें आमचें स्वातंत्र्य दीस 79th इंडिपेंडन्स डे. आमकां जबाबदारी आसा की ना? आसा. आमी ह्या राष्ट्राची परजा, आमकां जबाबदारी कितें? मागची जबाबदारी. कोणा खातीर? आमच्या राजकारभाऱ्यां खातीर, आमच्या संविधाना खातीर, प्रजाप्रभुत्वा खातीर.
आमचे MLA MP खातीर खंयची पार्टी जावं दी तांच्या खातीर मागचें. आमकां मतांतले पळोवन फटी पळोवणो या भयोत्पादन करचें तांच्या खातीरय मागचें. एक कण तेर्स आज जावन हांव सांगता, म्हजो एक कण तेर्स केदाळे 500 मिस्तेर हांवें केदाळे मागचें आसा. पयलें प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गव्हर्नर, अध्यक्ष, सर्व MP, MLA सोलवल्ले जिखले, सर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, सर्वाधिकारी, डिक्टेटर्स, राय राणी हांकां सगळ्यांक समर्पून मागीर काही झूज चलता त्या जागेची नांवां समाधान देवाने जाय. आमचो एक कण तेर जावंक पुरो आमी मागसय. तुमच्या अधिकाऱ्या खातीर मागा. स्वतंत्र न्हीज जावन आसचें काळजांत, स्वतंत्र आसचें मोगान, स्वतंत्र आसचें मनशापणान. जर तर मनशापण ना, मोग ना, भोगसाणें ना, थंय स्वतंत्र ना. स्वतंत्र म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्लें बरें पिश्या बरें भोवंक न्हय, म्हाका जाय जाल्लें खोरूंक न्हय, तें स्वतंत्र न्हय, तें गुलामपण. आमी स्वतंत्र म्हणून गुलामपणा बली जावन आज हांगा बसले हांव जाल्यार ती सूख जाता. त्या खातीर आमच्या संवसारांत आमकां स्वतंत्र मेळ्ळां 1947, पूण सबार संगत्याक आमी गुलाम जाल्या. हांव फटीच्या आत्म्याक गुलाम जाल्या. हांव जावं पुरो मतांतल्यापणाक गुलाम जाल्या. थोडी जावंक पुरो गुलाम जाल्यान, भयोत्पादनाक गुलाम जाल्यान, नाका जाल्ले मिसअंडरस्टँडिंग गुलाम जाल्यान. पूण देवाचो आत्मो तुमचें थंय आसा, तो तुमकां भिवकुरो करना, तुमकां सदृढ करता. त्या खातीर जावं पुरो आमी उण्या संख्येची परस हांगा संख्या गरज ना. खऱ्या देव आमच्या सांगात आसा, तो आमकां चलयता. तर आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक आयिल्ली आमी असूम संवचे पेस्त, स्वर्गावरांचे पेस्त करची आमी, भारत गांवा खातीर मागची आमी. आमच्या सगळ्या संवसाराचे देवाचे आशिर्वाद आमच्या गांवाचेर देवून येवं दी. मुखल्या दिसांनी खंय सकड वीद वोवळी चलता, सकड आमच्या अपप्रचार चलता, सारक्या वाटेन तांची मोत देव उजवाडोवन दी. सवला पावल केल्ले बरी ताका बदलून दी म्हणून आमी मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तुमी ह्या जाग्याक आयल्यात. जावं पुरो थोडी मुडी पुचीन, थोडी पयस पयस तावन वाहनां करना ह्या जाग्याक तुमी येते आसात. हांव पळयतां करकोळ येतना या बोंदेल येतना पयस पयसलो लोक येता. आमच्या हरियाराक पयस पयसलो लोक येता. कित्याक येता? तुमी यात्रिकां बसयल्ल्या गांवाक आमी पयण करता. हें पयण करतना आमकां जाय सकत त्या आमच्या विनवणेची मागणे मोरयेची, जाय आमकां देवाच्या उतराची, जाय आमकां साक्रामेंताची. त्या खातीर हांगा कुमसारचें साक्रामेंत, येवकरिस्त सकट आमच्या पयणांत आमकां साश्टी जिविताक वेच्या खातीर. आनी थंय वेता आसतना आमकां बरी भलायकी, मोती, शांती, समाधान आमच्या ह्या सदांय जिवितांत म्हणजे दिसपडते जिवितांत सुमीच्या सक्तेन बरोवन केदीस आमी तिशी निशीन धलनासतना हालनासतना खऱ्या कोशेडदा काल देवा थंय आमची नदर कोसोवंक आमकां अवकाश दिता असली पूर्ण शेतां. तर तोच जुजे वास बाप आमच्या खातीर सर सांता भक्त सांगता मोरी माय विनवणी करूं दी म्हणून आमी मागया. आनी आज जेजूक आमी स्विकार करतना आमकां खरी पेकोण मेळोवन दी, धैर्यात दी, कत्म्यान बरोवन सुमेशी खरें स्वातंत्र्य आमच्या जिवितांत जोडून, पातकातावन सुटका जोडून पवित्रपणान जिवचे बाग आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमी सकट उबे रावया. हे घडये भर दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. दोळे आमच्या दंप्यान देवाक आमी अर्घां दिवया आयच्या दीस आमकां दिल्ल्या खातीर. हें फेस्त आचरण करूंक, स्वर्गावरणाचें फेस्त, आमच्या भारत गांवाचें स्वातंत्र्य फेस्त आचरण करूंक आमकां जिवान देवान दवरलां. कोरोना टायमार आमकां राखलां, मरेकार वायटांतल्या विघ्नांतलें, काळजाघातांतलें राखलां, अवघडांतलें राखलां. देवा तुका आमी अर्घां दिता. तर मातशे भाव भयणीनो, आज त्या सर्वेस्पर देवाक आमी अर्घां दिवया. त्या अर्घ स्तुते वरवीं आमची स्तुती, अर्घ स्तुती सांगाता आमची अर्घ स्तुती मेळोवन दी. मोरी माय थंय समोर आसा, आमच्या खातीर ती विनवणी करता. सर संता भक्त सांगता आसा, देवदूत आंजकोर आसात. आमचे दोनी हात वयर उबारुया, व्हड्या ताळ्यान स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान व्हड सुद्दां सर्वेस्पर बाबा तुका अर्घा उकडा बोकाडी दिता. बरी एक आमची माता कर दिल्ल्या खातीर, पवित्रची आवय, आमच्या कुटुंबाची आवय, जेजू आमच्या हर एकल्याची ती आवय आज तिच्या स्वर्गावरणाच्या फेस्ताच्या करता आमच्या खातीर विनवणी करता आसतना आयक आमची प्रार्थना मागणी अभिषेक विशेष प्रमाण आज स्वतः भारत गावाचे आशीर्वाद नंतर बदबस बदलता पुढे पुढे देऊ पुढे त्यातले दुरात बदलले पुढे वाचवून टाक लेस लँड दुनियात आमच्या काळजाच्या दवरयान, दोळे आमच्या दंप्या मौनपणी मागया. सद्वंता देवा, सर्वपदधरा बापा, सर्गा आणि प्रेत विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे ग्रास पुतात आमच्या सुम्या तो पवित्र गर्भे समोलो अवंकार मरेता जन्मलो पौंस पिलाताकात आणि वसुसले ताका कुडसा जडलो तो मेलो आणि ताणे पिलो
तो मेला मेले देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्व पदार्थ देवाच्या बसला थंय तो आमचे मेल्यांची मुसबे करूंक येतलो सद्मानता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणीनो एका काळजान एका मनान एका कुटुंबा भशेन आमी हांगा जमल्या ह्या वखता आतां आमची तेसावां जेजू मरिफात देवा बापा समोर आमी दवरन प्रार्थुया. बापा पवित्र सभा नीज आध्यात्मिक स्वातंत्र्य कुशेन चलोन व्हरूंक आपोवणे बल्ल्या आमच्या बापा साहेबाक गवळी बापांक ह्या सकांक मरी माय सदांच आदर्श जावं दी आनी तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. हो राष्ट्र चलोन व्हरच्या सरकाराचेर राजकारणेचेर आनी विविध मुखेल्यांचेर तुझे आशिर्वाद घाल. तांणी प्रामाणीकपणी लोकांचे सेवे करूंक हर एकल्यांनी तकली उबान चलोवंक तशें स्वतंत्रयांची येवंक अवकाश करून दिव म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घरांनी तशेंच संस्थांनी काम करच्या वावरड्यांक फावो ती मजुरी तांच्या दुनियातावन मेळोवन दी. सांगाताच तांकां गौरव आनी भरपूर मोग मेळोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मुरी मायेक मान करच्या या बागी दिसा तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार उबोन वेल्ल्या तुका हरगा दिताना आमची सर कुटुंबा शांती समाधानाचे वाटेन चलोवंक आनी आमकां मेलेले स्वातंत्र्य सांबाळूंक कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या आमच्या भारत देशाक शिकपी अशिकपी दुबल्यो ग्रेस मुल्लो भेदभाव करिनासतना सर आमी समान मूल्ये ओळखून बहुबंदपणान जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संभ्रम सरगौरव असो आनी स्वातंत्र्य असो मोरये मायेपुरी देवाक विश्वासी रावूंक ताचे कुशी कल्तीमान घालूंक मोगान सेवेच्या मनोभावान सगळी जिवीत करसूंक शिकोवंक म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आज जोडयां दोळे दंप्या आमच्यो खसक्यो तेसावां देवा समोर दवरन मौनपण एक घडीभर मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तूं आमचो देव आनी तूं आमकां सदांय आयकताय. तुवें आमकां रचलाय तूं आमकां पोसताय आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या खातीर तुवें आमच्या सोडवणे खातीर पाठयलोय. त्याच जेजूच्या नांवान कितेंय विचारल्यार आमकां मेळटा म्हूण जेजूनूच सांगलां. आज जेजूच्या नांवा मरिफात आमची तेसावां आमी ती समर्पून दिल्यान आमी उसारूंक जायनातलीं तेसावांय स्विकार कर आनी आमकां आशिर्वादीत कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Tanto
भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमचे आनी आमचे प्रसाद सर्वेस्पर मानून घेल. सर्गींच्या बापा ओंकार मरियेच्या दाबाजीक सर्गावरणा दिसा ह्या तुज्या पूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वातंत्र्य पासून तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देण्यांनी भरलेले आमच्या भुंयतली ही दानां तुका संतोशान ओपोवन दिता. त्याच बराबर सुमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कश्ट दुखां संतोष हुस्के आनी अत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणान आमची भेटोवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सजनाच्या देवा सर कळे आनी सर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो आमची जाणवाय आनी बोड तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. तशी आवय ओंकार मोरी ताणें केल्लें सोडवणेचें प्रथम फोडू तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतेची कुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोष भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सरकार उबारून वेल्ले आमचे मे बरोबर आनी सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उलसगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात जय उलसगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही निर्णी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुबेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुबेस्त मनशां बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सो घोट पर गोटोया. सौम्या
जेसू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन होत आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा हक्के पितृमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगन बापा पिटर फॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे मये संगती भगेवन जुजे तिसुपती भगेवन धर्मदूत भगेवन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बादकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गेशें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सरांकांतांतली वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे भरमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेये संसाराचे वागडे आमची भावूक. देवाचे शेये संसाराचे वागडे आमची भावूक. देवाचे शेये
पापाची शिळी पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितरेंचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तचे कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून दी. सोम्याच्या जीवनाक आमी मुखार या, ताचे संगी रावुया. सस्ते जिणेचे आमी काळ सेव्या, लोवे जिविता सोडया. ये सोम्या दुर्बोळ्या पिडार ताका काळोख मोसो धांवडाय, सदा वाटेर म्हाका सरय. ये सोम्या दैवी जिवदातार तुझ्या गोपान म्हाका लिवोय, सर्गीच्या सुखात पावय. ये सोम्या दुर्बोळ्या पिडार ताका काळोख मोसो धांवडाय, सदा वाटेर म्हाका सरय. ये सोम्या दैवी जिवनातार तुझ्या गोपान म्हाका लिवोय, सर्गीच्या सुखात पावय. दाखवाली संगी आमी एक जावन रावया, येते फळ आमी सोडया. सोम्याच्या गुणांत आमी तिर जावन रावया, जिणये जुसांजय जोडया. ये सोम्या दुर्बोळ्या पिडार ताका काळोख मोसो धांवडाय, सदा वाटेर म्हाका सरय. ये सोम्या दैवी जिवदातार तुझ्या गोपान म्हाका लिवोय, सर्गीच्या सुखात पावय. सकड आमी आमच्या दोळ्या धांपया. आमी आपयल्या ये सोम्या ये जेजू आमच्या भितर आयला. आयिल्ल्या जेजूक अर्घां दिवया, होगलाप दिवया, वखाणी दिवया आनी आमच्या आजापोणांतल्या खातीर आमकां पकोवन भलायकी दिल्ल्या खातीर, आमच्या मागण्या आयकल्ल्या खातीर ताका आमी सक्कड काळजात हावन अर्घां होगलाप दिवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा,
महिमेक पावलेले ओंकार महेशच्या महिमेवन पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विश्वासान करताव. आपल्या देशाच्या उदरगती पासून भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नंदू आनी आमी सुमेस्त ओंकार मोरेच्या पावलांनी सोलून तिजे संगाता सरकार सुकेस्त जिविताचे बोर्तीक आनी पुनर्जीवनपणाच्या महिमेक पावो तुझ्या पुता जेजूची नावी. सर्वीस पोर तुमचे सोवे आसू तकले बगावन दाबाजीक आशीर्वाद स्वीकार करया. आमच्या मोतीसो आनी काळज सोदनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीच्या वाटेर सांबाळो. तो आमच्या देशाच्या सर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या भाऊबंदावपणान मोगान एकठाव. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी यत्रेक आपल्या कुशे प्रमाणे तो सुफळ करो. आनी सर्प द्वेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सोवे सदा आसो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी ताणें दिल्ल्या भलायकेन तुमकां धाडटा. देवाची ह्या पवित्र थळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक व्हडा संख्यान आयिल्ल्या भुरग्यांक युवा जणांक आनी तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर इरादे सुफळ जावन दीत म्हणल्यार आमचे मागणे आनी आशा जावन आसा. मुरयेच्या सर्गोरणाच्या फेस्त आचरण करच्या वक्ता तुमकां समेस्तांक बाप विकास तशें पाद्र्याबांच्या नांवी फेस्ताचे उल्हास आमी पाठयता आनी मरिये मायेच्या ससायेन सर्गिंतां दाराळ बेसावा आमा समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाच्या संद्याचेर देवून दीत म्हणून आमी मागता. आयच्या दिसाची लितर्जी सकाळीं 7 वरार मुडीपो थंयसर मीस आसलें आमच्या युवा जाणांनी चलोवन व्हेल्ली आनी आतां हांगासरी तांचें मुखेलपण तांणी दिलां. आल्तारीक वाजां तांणी तयार केल्यान तांकांय ह्या संदर्भी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगाताच खरो स्वतंत्र तांच्या शिकपान तांच्या मुखल्या जिवितांत देव तांकां फावो करून एक बरें जिवीत तांचें जावं दी म्हणून सर्व आमच्या युवा जाणांक आमी सर्व बरें मागता. मोगाचें आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें म्हणून एक बाब फ्रँकलीन डिसोजा शिवमोग्गा DSAचे याजक. जायती राटावळ जायतो वावर आसा तरी आमी सांगता आसतना विचारता आसतना तांणी मोगान हांगासर स्विकार करून ते पावल्यात. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकांय बरो येवकार मागता आसतना आज हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हरून आमकां मागोवंक तितलेंच न्ही आत्मिकी बरेपण जोडूंक आमचें तें आसचें कितें पिडा शिडा आसा ती जेजू क्रिस्ताच्या नांवान गूण जाता म्हणलें पवित्र पुस्तकांतल्या त्या पवित्र वांजेलांतल्या शब्दा मुखांत्र आमकां धैर्य दिला बरवसो दिला. पिडा कली ती जावं दी. मिसा पयलीं एकलोय म्हाका येवन म्हणालो आनी हांवें अशें कॅन्सर आसा फादर म्हणून आनी सांगाताच सबार एक 5-6 जाणां आसात कॅन्सराचे मनशां निमाणें अंतर आसची. हांवें सांगलें निमाणें अंत डाक्टरांनी दाखोवचें पूण देवा मुखार ताका अंत ना. मरता म्हणून सांगल्यार देवाचेर फातयोन मुखार गेल्लीं कितलीं वर्सां जियेल्लीं रुजवात आसात. देखून ह्या सर्वांक आमी हांगासर एक बरेपण धैर्य पाद्र्याबाच्या मागण्या मुखांत्र तांकां लाभला म्हणलें आनी सांगाताच हें भक्तीपण जावं पुरो आमच्या टीव्हीनी पळयता आसतना तांकां भोगोवन दी आनी बरेपण जोडूंक पावोवन दीत आनी हें बरेपण करूंक कारण जाल्ल्या पाद्र्याबानो फादर फ्रँकलीन तुमकां सर पाद्र्याबांच्या नांवी सर भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. वर्ते जबाबदारी वर्ते मिसांव कित्याक पाद्र्याब शातीवंत पळयतना कळटा न्ही. देखून ताका जायती जबाबदारी दिल्या. लिस्ट हांव सांगना पूण कितें सर जबाबदारी तुमकां करूंक आसा मिसांव देवाच्या शेतान तें सगळें सुफळ जावं दी आनी देव तुमकां सदांच राखून सांबाळून दी. तुमच्या मिसावांत
तुमकां आमी बरें मागता कुमसाराक संगातपणांनी कुमोक करच्या फरंगीपेट कॉवेंत तशें आजक बाप दिलराज आमचो मलगडो पाद्र्याप तशें मनादीक बाप मेल्विन सोज तुमकांय देव बरें करूं आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हांगासर विविध रितींनी आदारशिल्ल्या सुदर्शिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा कांताराचें मुखेलपण घेतल्या मनस सायमन पायस आनी तांकां थंयसर सांगात दिल्ल्या आमच्या चायसू संद्यांक तशें तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाचे विस्तार आशिर्वादा तुमचेर तुमच्या आई वावराचेर आमी मागता मोगाचे सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या लूर सायबीन खैरांगळा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा जेजूचें पवित्र काळीज पांडी कट्टा वाड्याकारांक जावन आसा मोगाच्या हांगासर सर रितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमोक करच्या स्टॉल पळोवच्या आमच्या सिस्टरांक काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुनशेताच्या बरेपणा कुमोक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या सांज जुजे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक सर्वांक सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा मागता आनी तुमच्या बऱ्या मनाक सांगातपणांक देव बरें करूं म्हणटा भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर थंयसर हॉलांत आसात धर्मार्थ सेवा ते दिवन आसात ल्हानशें बिल्ल तांचें आनी सांगाताच ह्याच दिसा ह्या ऑगस्टाच्या 20 आनी 4 तारीखेर 24 तारीखेर आयतारा दनपरा 2 तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत बृहत महिला आरोग्य शिबिरां आमच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालया ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಥೈಸರ್ ಚಲೋನ್ ಆसा आनी जायते थंयसर आसतले हँड बिल्लां थंयसर तुमकां दवरूंक पुरो नंतर 24 तारीख आयतारा दिसा आमच्या देरल कट्टे होमिओपॅथींत हें बरेपण स्त्रियां खातीर प्रत्येक जण महिळेर आरोग्य ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ तशें ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ತೊಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಶ್ರೋಣಿಯ ಸೋಂಕು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣ ಜನನಾಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ तपासणी ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ तशें आनी हें पुरा करतल्यांक थंयसर गेल्ल्यांक रक्त परीक्षे हिमोग्लोबीन तशें TCDCSR म्हणून ताका 100% रियायती मागीर ताचे उपरांत लिपीड प्रोफायल मधुमेह परीक्षे मागीर कॅन्सराकाय संबंध जाला जाल्यार 50% रियायती आसा देखून आनी सांगाताच थंयसर गर्भकोश थायरॉयड अल्ट्रासावंड ह्या रितीर पुरा कितें हार्मोन परीक्षे आनी कितें थायरॉयड परीक्षा का पुरा 50% रियायती देखून संबंध जाल्ल्यांनी पिडा आसची म्हणून न्हय पिडा पळयजे आनी सोडसोडीजे ताच्या फाटल्यान टेन्शन करचें न्हय म्हाकाय पिडा आसली आसा पूण हांव केदाळा वचना एकल्यान मोगान आपूण वेलें डाक्टरा कडेन आनी तो रिपोर्ट दिला तुमचे लंग्स समानांत म्हणून लंग्स समाना म्हणून 20 वर्सां आदीं म्हाका गोत्ताल्लें वखद खावन चडुणें जाला म्हणून पूण ते दोळीक मरोवन हांव ताचेर पातयेला आनी तो सांबाळटा देखून कली मरे कार्पेट आमकां आसूंक पुरो पाद्र्याबान फादर फ्रँकलिनान सांगला ताचेर पातयणी दवरया आनी हांगासर जुजवाजाच्या थळार मागोवन बरवसून गेल्ल्यांक कांयत जायना हांवें सांगचें आजी मरोंक आसा फाल्यांय मरोंक आसा टेन्शन कित्याक न्हिदिल्लेय मरतात राखून बसलेय मरतात आस्पत्री रावलेय मरतात कोणी वाचून उरनात देखून पातयणी आमचे थंयसर दवरया आनी मुखार पळया पूण एक भलायकी समजून घेवची बरी थोड्या फाटी नाकांत कांय शिरकाला जाल्यार तें काडीजे तें तशेंच दवर बेश्टें उस्वास काडूं जायना मरचें न्ही पूण इल्लेशें सोदून काडचें बरें देखून कितें पळय तपासणी करूंक आसा एक बऱ्या फायद्याची आमी तें करया मोगाच्या नोरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्ते आसता धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दप्तरान दिवी येता पुनशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वणटेल्या नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन तुमची मनाची वात स्विकार करचें आयचो प्रधान याजक तुमकां ती वात दितलो एक विशेष भाग फादर फ्रँकलिन शिवमोग्गा थावन येयला तुमकां वात दिवंक देखून नांवां उलो करता आसतना फाटीं रावनाकात येवया वात घेवया आनी कांय
हांवें पयलें दिल्लें म्हजें नांव सांगून हांव येवन वतलो म्हूण सांगून बेजार पावनाका, आतां आजी येवन वरी येता. देखून तुमचें नांवां उलो करतना दया करून येवचें. आदल्या हप्त्यान ती थोडी दिवन गेल्लीं आसात, तांकां आयकतले म्हणून हांव चिंता, पूण वाती आतां वरेक आमी अखेर करता मीस. पूण हांगासर आशिल्ल्यांनी दया करून उठया. जेवणा बाबतीन दान दिल्लीं आसात. जसिंता डिसोजा मेंबळ 1000 रुपये, नांव नाका फजीर 1000 रुपये, मोंती मोरस मडंत्यार 500 रुपये, नॉयल डिसोजा मेंबळ 3000 रुपये आज कुमो केल्ली आसात. मिस्टर लॉरेन्स पिंटो आनी कुटाम बेंगलोर 10,000 रुपये, सिनोरा जेनिसन कोर्डा कल्लातूर 1000 रुपये, नांव नाका फजीर 2000 रुपये, आल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटाम फर्ला बंटवाळ 1000 रुपये, जयश्मा डिसोजा फजीर 1000 रुपये, झीना पिंटो मोगारनाड 3000 रुपये, विन्स्टन सांतोमायर फेरार 5000 रुपये ह्या पुणतळाक दान दिल्ली आसात. गिल्बर्ट डिसोजा पंजा 500 रुपये, विवियन डिमेल्लो कल्याणपूर 1000 रुपये, पॉल रोड्रिगेस आमेंबोळ 1000 रुपये. मोगाचनो दान दिल्ल्या तुमकां सर्वांक सांजेचे वाज बाप ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी तुमकां बरोवन दी आनी की तुमच्या बऱ्या मनाक देव आशिर्वादीत करून दी. आनी सांगाताच वात वांटिल्ल्या पाद्र्या बाकी तुमच्या समेस्तांच्या नवी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी नव्यानांक सांगात पणदिवच्याक उबी रावया. ये गडी भर बसया. सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां आनी तेसावां ताच्या येरेलिके समोर ताका आमी भेटोवन दिता. ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांकां पावोवन दी अशें आमी मागता. प्रत्येक जावन जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात आसात. तेगा मागुल्लो उपकार दिल्ल्या खातीर अर्गां, तेगा विजा मेळिल्ल्याक आनी जोगतें काम फावो केल्ल्याक, पिडा गूण केल्ल्याक, नव्या घराचें देणें फावो केल्ल्याक, दांत दूख गूण जाल्ल्याक, दोगांक चिंतल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्याक, घरांत समाधान फावो केल्ल्याक, बरी भलायकी लाभयिल्ल्याक आनी भलायके संबंदीत रिपोर्ट नॉर्मल आनी बरो आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या इराद्यां पासून मागतात. 8 जाणां शिकोवंक वाचूंक बरोवंक भुरग्यांक बरी मोत मेळच्याक, 7 जाणां परिक्षेक बरी तयाराय करून बरे फलितांश जोडूंक, 7 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, दोगांक कामाक संबंदीत परिक्षेंत जैत मेळच्याक, 11 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक, विजा मेळच्याक आनी बरें काम मेळच्याक, मेडिकल पास जावच्याक, परगांवाक वेचाक मागोन आसात. मेळिल्लें काम बऱ्यान करच्याक, तेगा जाणांक कामांत प्रमोशन मेळच्याक, कामांत बरो पाग मेळच्याक, आसलें काम परमनंट जावच्याक, तेगा जाणांक उद्यम आरंभ करच्याक, उद्यमांत बरेपण जोडच्याक, तेगा जाणां बरो फुडार रुपीत करचे पासून मागोन आसात. 25 जाणां आपल्या भुरग्यांक, आवय बापायक, भावा भयणीक आनी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळचे पासून मागोन आसात. 7 जाणां कुडीची, मतीची, तकलेची, शिरांची पिडा गूण जावचे पासून मागोन आसात. दोगां वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा तावन गूण जावचे पासून, युरीक ॲसीड समस्यांतावन गूण जावच्याक, दोगां जावंक आसची सर्जरी बऱ्यान जावच्याक, तेगां कथां शिबां कोरोजू कातीची पिडा समकोळ आनी एलर्जी गूण जावचे पासून मागोन आसात. हार्मोनल इम्बॅलन्स, थायरॉयड, मासीक स्त्राव संबंदीत पिडा गूण जावचे पासून मागोन आसात. सोडियम लेवल चड जावच्याक, 12 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, TB गूण जावच्याक, 7 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक, BP मुखांतर मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, गँग्रीन पिडा गूण जावच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, उस्मोडाची पिडा, लंग्स आनी उस्वासाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणां कोंकली, शेळ, ताप, तकली पडापड, कराय, गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, दोळ्यांची सर्जरी बऱ्यान जावच्याक, 2 जाणांची गमटी दूख, बावळो दूख गूण जावच्याक, 4 जाणांक हात दूख, उगुर सुत्तू, पांयांक बळ मेळच्याक आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, तेगांक फाट दूख, जिरवणेचे समस्ये, पोट दूख, पेंगटाची दूख गूण जावच्याक,
खिळे गूण जावच्याक, दोगांक किडनी स्टोन आनी मुता संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणां जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक, दोगां कठीण राग हगे हट मोसोर उणें जावच्याक, 5 जाणां आमाल पियोणें मादक द्रव्या वांकड्यो साली वायट जिणी सांडून जियोवच्याक मागून आसात. तेगां कुटुंबाक बरेपण मेळच्याक, कुटुंबान शांत समाधान रास करच्याक, एकामेकाक मोगान जियोवच्याक दोशीतावन सुटका मेळचे पासून मागून आसात. तेगां मिसाक वसोंक जावच्याक, मागुलो उपकार मेळच्याक, पैण सुगाम जावच्याक, राग सोडून बगसूंच्याक तुटलो संबंद एक जावच्याक, तेगां पवित्र सभेच्या शिकोवणे प्रमाणे जियोवच्याक, दोगां मोतींतलें बेपयस जावच्याक, 4 जाणां चिंतल्लें हाती घेतलें खांप पोंद पावच्याक, तेगां बरें लग्न जिवीत फावो जावच्याक, तेगां कुटुंबांत सेसामारांत शांती समाधान रास करच्याक, घरची आर्थीक परिस्थिती सुदारच्याक, घर नागायिल्लो कोण म्हूण कळच्याक, 4 जाणां कृशी बरी जावंक, कृशेक लागलो रोग निवारूंक, बरें फसल येवंक, बरें मोल मेळोवंक मागून आसात. 5 जाणां मोबायल TV इंटरनेट ऑनलायन गेम्स सोशल मिडिया आनी हेर बंदपासतावन सुटका मेळच्याक मागून आसात. 7 जाणां जागो नावार जावच्याक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक, घर बऱ्या मोला विकून वेचाक बरो जागो मेळच्याक, जाग्या संबंदीत दस्तावेज सारके जावच्याक, जाग्या खातीर घाल्ल्या कोर्टी केजीतावन सुटका मेळच्याक, जागो बऱ्यान वांटून घेवच्याक, जाग्या निमते उदेलो मनस्ताप सारको जावच्याक, 6 जाणां रीण फारीक करच्याक, घेतिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक, बँकांत आडो दवरले भांगार सोडोवचे पासून मागून आसात. तेगां नवें घर बांदच्याक, अडकळी विणें काम संपोवच्याक, अर्द्यार रावुल्लें काम संपूर्ण जावचे पासून मागून आसात. ह्या सर्व इराद्या सांगाता आमचे इरादे आमी मेळोवया आनी सगळे आमी सांगाता मेळोवन सांजुजे वाजो बापा मुखांतर सर्गी बापाक भेटोवन दिवया. दिंबी आमी घालया, आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, 3 नामान मरये, एक आनंद बापा म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणलें पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, श्री आमित तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळीना. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वता. आमेन. जुजेवाज बापाच्या ह्या नवेनांत वंटो घेता आसतना जुजेवाज बापान दिंबयेर पडोवन मागलें, ताच्या जिवितांत आश्चर्य घडलें. दिंबयेर पडोवन मागतना देव आमचें मागणें आयकता मात्र न्ही, आमच्या भावार्थाक सरी जाल्लें इनाम दिता. तर ह्याच पातयेन कोणा खातीर आमी मागोवंक हांगासर आसा, कोणाक बरेपण जायजे उडास करया. जुजेवाजाच्या पांयां तळी ह्या त्या सावा बराबर तांकांय दवरुया आनी ह्या नवेनांत वांटो घेवया. सुमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा, सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो फरमळ पसरिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा, मरिये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचोन वेचप कतली बाबार्थ जिव केल्ल्या सांजुचे वाज बापा, कोंताचे भक्तीपणादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा, देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुचे वाज बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा. नवेनाचे मागणे ये सांजुचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाचे बेसावां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श,
तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांक त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपांक समर्पिता. सांज जेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणयेन देवाचो परिव आनी तोच मोग हजारो लोकां वणच्याक तो सुरसुडीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वगडलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना. कश्ट म्हणल्यार तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बचे विशयांत चिंतूंक आमकां शिकय. सांज जेवाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवोस हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफात शिकयलाय आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांत येला तें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांज जेवाद ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळा केलोय. ह्या सरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय. थंय धांवन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनाती कर. आमकां मागोवंक कशें जेजवाज बापा मुखांत्र देवा मुखार दवरया. संगता म्हणया सांज जेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनां जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. सोम्याचे नवी आमचो आदार सर्वीस पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणे सांपडलेल्या आतांय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणी आनी मरणान जायती अजापा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गोण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरताव. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागताव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वीस पर तुमचे सवे आसो. आज सांज जेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करताव. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांज जेवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीक आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शिकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्वेचे बोळ मेळो. सांज जेवा सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरान भाग्यवंतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगोवंक फावो. ससनाक संतोष भोगोवंक फावो. आनी त्या सडवंदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदां आसो. Amen.
ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सांडे नाका सर्गीच्या वाटे चलून शिकय पाताळ चढून आधार लावय सोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान सोडून जन्म मागून दी कृपा सांजू सेवास बाबा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सांडे नाका सांजू सेवास बाबा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सांडे नाका सुजेवास बाबा म्हाका बेसा सपोर्ट करून मोगामी सांग देवाचे कुशीक आमी काळजाच्या देवी कृपा मागून दी म्हणलाले म्हाका सांज सेवास बाबा ओगला पाणी मान तुका मागून दे बाबा विज्ञान सांडे नाका सांज सेवास बाबा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सांडे नाका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दी आमकां सांजो जेवाच बापा आम्हा बसोत विनंती कर बेगीन कुसाची कुरवे नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.